समेस्ता सालोरेसाच्या ह्या पुण्या क्षेत्राक देवानंस तुमकां हांगासर पावयला आमकां सांगाता मेळयला एकोणशेस दैवीक अनुभव जावं दी म्हण मागता सालोरेस ह्या संवसारांत जियेत आसतना ताका विशेष दैवीक अनुभवान तो जियेलो तो सदांच सर्गींचे दीस घालतलो आनी थंयसर देवाचो अनुभव ताका जातलो आनी हांगासर आमकां हर एकल्यांक देवाचो अनुभव जायचे म्हणून आमकां आसा ती आशा आनी अत्रेग आनी हीच आशा आनी अत्रेग आमी देवा मुखार दवरया ह्या गिता द्वारे तुमचो कंतराचो बूक उक्ते करा आनी पान नंबर 21 काडा 20 आनी 1 कंतार नंबर 17 हिम नंबर 17 तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेता सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या हें गीत गावन पोपय सक्रामेंतांत आमच्या भौमोगाळ सडवंदरा जिजूक आमी स्वागत करी तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता ई सोम्या काळजान म्हज्या तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता ई सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडो आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता मुझ्या अस्कत कायेन पळोवन तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ई सोम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कत कायेन पळोवन तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ई सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुम्या सोम्या आराधन तुका बिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोडा आमची तुका भेटयता सर्व
आमचे सोम्या समर्पिता कळसमोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तू पावता कष्टा नष्टा वेळा आदार तू जाता मोची पक्का सगळी आपणाचेर घेता काकुळदारा तू मोक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तू पावता कष्टा नष्टा वेळार आदर तू जाता मोची पक्का सगळी आपणाचेर घेता काकुळदारा तू मोक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता तळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता दोन्ही हात वयर करून आमी गावया तळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता थोडा ताळ्यान आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 शिरा ला 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 Shamba la 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. El Roy Adonai Behel Eloi Be'er Eloi Hallelujah Hallelujah Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Rafika Jehovah Rapha Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Makadish Jehovah Rohi Jehovah El Shaddai Hallelujah Yahweh Yireh Jehovah Nissi Hallelujah 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 Shira la 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 Hallelujah Hallelujah Ergam tuka hoklam tuka Jai Jai tuka Sudi tuka Hallelujah 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 Praise you, Jesus. Hallelujah 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 Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ semia Jesu. Organ semia Jesu. Oglap semia Jesu. Oglap semia Jesu. Jai semia Jesu. Jai Stuti tuka semia Jesu. Stuti tuka semia Jesu. Aradhan tuka semia Jesu. Aradhan tuka semia Jesu. Namaskar tuka semia Jesu. Namaskar tuka semia Jesu. Pranipad tuka semia Jesu. Pranipad tuka semia Jesu. Ja popovi sakramentant. Ja popovi sakramentant. Tu koros hazarasai. Tu koros hazarasai. Ja pun shetant. Ja pun shetant. Sa loresaच्या मजतीनं वरती अजापां केल्या आहे वरती अजापां केल्या आहे वरती अजापां केल्या आहे वरती विस्मितां केल्या वरती आहे विस्मितां केल्या आहे वरती अद्भुतां केल्या आहे वरती अद्भुतां केल्या आहे वरत्या तरान पिडा गुण केल्या आहे वरत्या तरान पिडा गुण केल्या आहे वरत्या तरान समस्या परिहार दिला आहे वरत्या तरान समस्या परिहार दिला आहे वरत्या तरान आमच्या जीविताचेर आशीर्वाद घाला आहे वरत्या तरान जीविताचे आशीर्वाद घाला आहे आम्ही मागले हरी एक भाव केला आहे आम्ही मागले रे पाव केला आम्ही आहे मागले हरी एक भाव केला आहे तुम्ही मागले रे पाव आमच्या केला आहे मागण्याक तुम्ही पाळो दिला आहे आमच्या मागणे तुम्ही पाव केला आहे आमच्या मागण्याक तुम्ही आशीर्वाद घाला आहे आमच्या मागण्याक तुम्ही आम्ही आशीर्वाद घाला मागले आहे सगळे फावो केला आहे आमका मागले तुका सगळे जावं फावो केला आहे. अर्गानी होगळाप तुका जावं अर्गानी होगळाप. ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक. तुझ्या नावाक जाव महिमा तुझ्या नावाक जाव महिमा. आता आणि सदा आता आणि सर्वदा सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. भो मोगाच्यान आमी सगळे उभे रावया या भो पवित्र जाग्यार सालोरेसाच्या पुण्य क्षेत्रांत मोगाच्यान सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं चड आनी चड उलयता आनी किर्तनाच्या बुकांत थंयसर सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हणटा 30 आनी 4 वसरांत 5 वळ कीर्तन 30 आनी 4 5 वळ साम 34 वर्स 5 ताचेर न धरलया आनी तुमचें मुखामळ परचळटलें लजेन तुमची तकली तुमी केदींच पोंदा घालची नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचेर न धरलया म्हणा सगळीं ताचेर न धरलया आनी तुमचें मुखामळ परचळटलें लजेन तुमची तकली पोंदाक लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदींच घालची नात केदींच घालची नात हालेलुया हालेलुया सम्या जेजू हांव तुजेर नदर लायता हांव तुजेर नदर लायता म्हजें मुखामळ परचळटलें म्हजें मुखामळ परचळटलें एकामेका पळया मुखामळ परचळलें पळया परचळलें की ना परचळा सई आनी केवल मोगाचें न्हू जेजूचेर दिश्ट घाल्या पावना भक्तीन ताचेर दिश्ट घालता आसतना आमची मुखामळां कितें जातात परजळटात आमची मुखामळां सोबीत जातात आमच्या मुखामळार हांसो येतात आमची खंत दूख डिप्रेशन स्ट्रेस टेन्शन सगळें पयसरता मात न्ही आमी कितले सम्याक पळोवन आमचे मुखामळ परजळटा तितले आमच्या कुडींत नवी बरी भलायकी येता हालेलुया हालेलुया हांव सम्याच्या नदर लायता सांगा हांव सम्याच्या नदर लायता हांव लॉरेसाचेर नजर लायता हांव लॉरेसाचेर नजर हांव लायता मरियमायाचेर नजर लायता मरियमायाचेर हांव नजर सांजोते लायता बापाचेर नजर लायता हांव सर्गाचेर नजर लायता हांव सर्गाचेर नजर आनी म्हजें लायता मुखामळ परचळटलें आनी तुजें मुखामळ आनी म्हजें परचळटलें मुखामळ परचळटलें आनी तुजें मुखामळ परचळटलें लजेन लजेन म्हजी तकली हांव पोंदा घालचो ना पोंदा घालचो ना हांव टेन्शन घेवची ना टेन्शन घेवचो हांव ना निराश जावचो ना हांव निराश जावचो हांव ना देदेस्पर जावची ना सर्वेस्पर जावची ना सर्वेस्पर हांव उलो मारता सर्वेस्पर हांव सर्वेस्पर म्हाका आयकता सर्वेस्पर म्हाका म्हज्या आयकता सर आकांतांतलो म्हज्या सर आकांतांतलो तो म्हाका निवारता म्हाका निवारता हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया म्हळ्यार मोगाचें नांव देवाची महिमा पदवी कितली म्हळ्यार कितलो तो तुमचो मोग करता देखून मोगाचें नांव थंयसर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता इजाया प्रवाच्या बुकांत 40 आनी 5 वसरांत 2 आनी 3 वळीर इजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो हांव काशाच्या दारांची फूड करतलो आनी लोंकडांचे आडांबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवीत आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो म्हणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो आनी पर्वत समतल करतलो सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान वेतलो सर्वेस्पर म्हज्या आनी पर्वत समतल करतलो आनी पर्वत समतल करतलो ताजो अर्थ कितें मोगाचें हाजो अर्थ जावन आसा आमच्या जिवितांत दडेबोटी आमकां आशिर्वादां मेळोवंक थोडी अडकळी असतात गी अडकळ्यो तसले अडकळ्यो जावं पुरो आमच्या पुर्वजाच्या पातकाचो शिराप आमच्या पुर्वजांत देवान आयिल्ली ती पातकाची शिक्षा आमच्या आवय बापायची चुकी आमच्या आवय बापायची पातकां आमच्या आवय बापायचो शिराप
रबडी आमच्याच भावा भयणीने आमचेर घाल्लो शिराप जादू मंत्रा माटा मंत्रा शेजारच्यांनी दुस्मनांनी आमच्या विरोधींनी आमच्या वैरींनी आमचे व्यापार वेवाट पाड जावन वचचे आमची शेतां बाटां बेळे आमचे पाड जायचे आमचे रूख झाडां माड माडी ह्या फुलां झाडां नाश जायचे म्हणून हे आमचे कुटुंब आमची भुरगीं म्हळ्यार नाश जायचे परिक्षेन फेल जायचे तांकां काम जावं नजो म्हणून जायते अडकळी असतात देखून थोड्या फावटी प्रायांत पावता आसतना भुरगीं बरें करून शिकोवंक शकनात परिक्षा बरयल्यारय मार्क्स मेळनात आनी बरें करून शिकल्यार उपरांत आमकां काम मेळना कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळना परतून परतून काम येता आनी वेपार वयवाट लॉस जाता कितले कितले वावरल्यार परतून परतून सलवणी तुमकां अनुभव जाला कितें तसलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी देंवसराच्या सैतानाचे उपाद्र असतात आमकां आमच्यो वडण्यो ताळण्यो असतात निराशपण आसता देदेसपरपण आसता मानसीक पिडा आसता आनी हे सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतल करतलो म्हणा म्हजो सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतल करतलो सांगा म्हजो सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतल करतलो म्हजो सालोरेस म्हज्या मुखल्यान वेतलो सांगा सालोरेस म्हज्या मुखल्यान येतलो आनी पर्व समतल करतलो पर्व समतल करतलो काशाच्या दारांची फूड करतलो लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती तो म्हाका दितलो सर्वेस्पर म्हजो देव ताका उलो मारता हालेलुया पावरतान आनी विश्वासान ताका उलो मारया आनी ताका अर्घ आनी होकलाप दिया वर्तो आमचो देव हिम नंबर 64 60 आनी 4 पान नंबर 40 आनी 5 पातयेवया मोगाचें नांव आज तावन आमच्या जिवितांत कसलीच अडकळ आसची ना कसलीच आडांबे आसचे नात कसलीच काशाची दारां आसची नात हरी एक शिराप हरी एक पातकाची शिक्षा आमचे तावन काण व्हरतलो सर्वेस्पर आमचो काळोख उजवाड जावन तो बदलितलो ताका अर्घ आनी होकलाप दिवन आमी गावया वर्तो आमचो देव ताका वखाणुया Orto amso dev taka wakanuya Orto amso dev taka mahima divya sangata Orto amso dev taka wakanuya Orto amso ताका महिमा दिव्या orto आमचो देव ताची स्तुती करया orto आमचो देव ताका अर्घा दिव्या स्तुती करया orto आमचो देव ताची स्तुती करया orto आमचो देव ताका अर्घा दिव्या निरंतर ताका अर्घा दिव्या होकलाप दिव्या ताची स्तुती करया आमची मुखां म्हळ्यार परत चलतली आमकां बरी भलायकी मेळटली आमकां सोडवण मेळटली रस्तार तो सर्ग संसाराचो आपोय तो आमा सर्वांचो सांगता रस्तार तो सर्ग संसाराचो आपोय तो आमा सर्वांचो मो करता सगळे रस्ते सो केताय तूं आमकां गोपा करताय सगळे रस्ते सो घेताय तूं आमकां गोपा orto आमचो देव ताका वखाणुया orto आमचो देव ताका महिमा दिव्या orto आमचो देव ताची स्तुती करया orto आमचो देव ताका अर्घा दिव्या हालेलुया होसाना हालेलुया अर्घा जेजू होकलाप जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधना
जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया होसाना Kitto muso tu e mogu che loi tu chaputa son stranda glo Kitto muso tu e mogu che loi tu chaputa son stranda glo Muce paso to cursar melo Makapat cantoni tadkelo Muce paso to cursar melo Makapat cantoni tadkelo Orto amso de Makhaniya kaka wakanuya Orto amso de Kaka mahima divya Orto amso de Kachi stuti karya Orto amso de Kaka argan divya Orto amso de Kaka wakanuya Orto amso de Kaka mahima divya Orto amso de Kachi stuti karya Orto amso de Kaka argan divya निरंतर अर्गाने उकापिया हालेलुया 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 सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बसात मोगाचे न्हू तुमचो पवित्र पुस्तक जाय जाल्यार तुमी उक्तें करा पवित्र पुस्तक तुमी उक्तें करा थंयसर कीर्तन 20 आनी 7 27 साम 27 म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय हालेलुया 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 मोगाचनो सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता तुवें हांवें भियोंची गरज ना पळय थंयसर जेरेमिया प्रवादी मुखांतर तो आमच्या लागीं उलयता अवस्वर 1 ओळ 19 जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 येरेमिया प्रवादीचो बूक थंयसर तुमी उक्त केल्यार पयल्या अवस्वरांत 19-20 वळीर सर्वेस्पर देव म्हणटा ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजो सर्वेस्पर तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर दोनी हात वयर करून ताळयो भेटोवन देवाक गाणी उकलाव जरान मोगाचनो कोण तुमच्या विरोध झुजतलो कोण तुमच्या विरोध झुजतलो तुमच्या विरोध सैतान झुजतलो कोण तुमच्या विरोध झुजतलो सैतान कोण तुमच्या विरोध झुजतलो देवसार तुमच्या विरोध झुजतलो कोण तुमच्या विरोध झुजतलो
वायट सवयो तुमच्या विरोध झुजतल्यो शिराप पातकाची शिक्षा खोटेपण नालिसाई सलवणी सगळी तुझ्या विरोध झुजतली तुझे दुस्मान तुझे वैरी पूण ती मोगाच्यान सैत वरची नांत कित्याक तुमच्या सांगाता कोण आसतलो सर्वेस्पर देव आसतलो तुमच्या सांगाता कोण आसतलो सालोरेस आसतलो तुमच्या सांगाता कोण आसतली मोरी माय आसतली कोण आसा तुमच्या सांगाता सर सांत भक्त आनी आंज बडवे तुमच्या सांगाता आसतले परतून ताळी भेटून देवा गर्गा आनी होगला दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सगळी मुझे विरोध झुजतली सगळी मुझे विरोध झुजतली पूण केदींच मुजेर जैत वरची नांत केदींच मुझे वयर जैत वरची नांत मोगाच्यान अशें करा दोन बोटां अशें वयर केल्यार जैत म्हणून अर्थ दोनी हातान म्हज्या हातान बायबल आसा दोनी हात वयर करा हा ती मुझे विरोध झुजतली ती मुझे विरोध झुजतली ती मुझे विरोध झुजतली ती मुझे विरोध पूण झुजतली केदींच मुजेर पूण केदींच मुझे जैत वरची नांत जैत वरची नांत कित्याक म्हाका निवारूंक कित्याक म्हाका म्हजो निवारूंक सर्वेस्पर देव म्हजो सर्वेस्पर म्हज्या देव सांगाता आसा म्हज्या सांगाता म्हज्या आसा सांगाता तो आसा म्हज्या सांगाता तो वय आसा समियान जेजू समियान जेजू तूं म्हज्या सांगाता आसाय तो म्हज्या सांगाता आसा भाग्यवंसा लोरेसा भाग्यवंसा भाग्यवंसा लोरेसा भाग्यवंसा लोरेसा तूं म्हज्या सांगाता आसाय तो म्हज्या सांगाता आसा मोरये माये मोरये माये सायबीण माये सायबीण माये तूं म्हज्या सांगाता आसाय म्हज्या सांगाता आसा सगळ्या सांता भक्तांनो संता भक्तांनो तुम्ही म्हज्या सांगाता आसात म्हज्या सांगाता आसा सगळ्या देवदूतांनो सगळ्या देवदूतांनो श्रेष्ठ देवदूतांनो श्रेष्ठ देवदूतांनो तुम्ही म्हज्या सांगाता आसात म्हज्या सांगाता आसा हालेलुया हालेलुया ताळयो भेटोन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका ह्या भोव पवित्र जाग्यार येवचें म्हळ्यार म्हाका एक वर्ती दादोसकाय कित्याक हरियेपटी हांगासर येतना सा लॉरेसाच्या हाजरपणाचो म्हाका अनुभव जाता हांगासर विशेष परजळ उसवाड महिमेचो देवाच्या हाजरपणाचो म्हाका अनुभव जाता जायतीं अजापां वेजमितां हांवेंच ह्या भोव जाग्यार अनुभव केल्यान आनी हांगासर मागल्या वेळार जायते जाणां बरेंपण लाभलां देखून म्हाका सगळ्या संवसारभर ह्या आंतरजाळाद्वारे थंयसर कॅमेरा आसा ताजे द्वारे म्हाका सगळ्या संवसारभर हें नवेन हांगासर जावचें मागणें आराधन पावता ह्या सगळ्या संवसारभर आशिल्ल्या लोकां खातीर मोगाच्यान आमी विशेष तरान आमी मागया सगळ्या संवसारभर आमच्या सांगाता ऑनलायन ह्या आराधनांत वांटो घेतलेल्या समेस्ता मोगाच्यान मोगान आमी स्वागत करया ताळयो भेटोन तुमकां आमी स्वागत करता तुमच्या सगळ्यांच्या त्या सांग खातीर मागता विशेष जावन आमी मागा जाय इस्रायलांत आशिल्ल्या लोकां पासत वय थंयसर आसल्या लोकां पासत इरान इराकाचें झूज कालच्या दिसा तांणी अखेर केला म्हळां जाल्यारय सांगूंक जायना परतून देखून आमी मागया शांती समाधान रास करच्या पासत युक्रेन आनी रशिया मदें भारत आनी पाकिस्ताना मदें तशेंच चायना आनी इतर देशां मदें कोरिया नॉर्थ कोरिया आनी साऊथ कोरिया आनी विविध देशां मदें शांती समाधान रास करचे पासत आनी आमचो लोक अमेरिकांत आशिल्ल्या देशांत आसा आमच्या लोकांक फाटीं धाडना आसा थोडे लोक कश्टान आसा काम नासतना आसा थोड्यांक सैरीक नासतना आसा आनी थोड्यांक विजा पासपोर्ट नासतना कश्ट जातात आनी थोड्यांक हांगासर गांवांत विशेष पावस आयला थोड्यांची घरां पडल्यांत आनी घरां पडोंक जाल्यांत घरा लागीं आशिल्लो दोरो पडोंक जाला गुडे परतोंक जाल्यात ह्या द्वारे म्हाका कितेंच नसनाय नशें आमी मागया आमी पातयेता आमच्या देवातेय आमचो देव बळवून देखून त्या देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून आमी गवया निन्नंत देवरू यारू इल्ला निन्न हागे प्रीतिसोवरू येसಯ್ಯ येसಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಜೇಸು तू नासतना हांव ना कंथा नंबर 29 29 20 आणि 9 आणि पान नंबर 20 आणि 7 27 27 तुम्ही म्हणा निन्नंತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕಡ म्हणा ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया दोन्ही हात वर कर एक पाटी ताळ्या बेटा व्हेरी गुड दोन्ही हात वर कर व्हेरी गुड ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ
ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. जोरान बेटा, आमचा देव आमचा मोग करता, आमचा देव आमका गुण करता, बरें करता. तुमका खंयसरी पिडा असल्या त्या जाग्यार हात दवर आनी मागा, त्या जाग्यार हात दवर आनी मागा. जेजू तुमका गुण करनासा, बरें करनासा, भावार्थान पातया वरती अजापान विजमिता सालोरेसाच्या मजतीन ह्या भोव पवित्र जाग्यार जावन आसात आनी तुज्या जिवितान देव कर नासा. तुज्या वेपार वैवटाचेर देव आशीर्वाद घालता, तुज्या जॉबाचेर, तुजे एम्प्लॉयमेंट, तुज्या कामाचेर देव आशीर्वाद घालना आसा. तुज्या शेता भाटांचेर, तुज्या बेड्याचेर, तुज्या शिकपाचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या नातरांचेर, तुज्या भावा भयणीचेर समेस्तांचेर देव आशीर्वाद घालना आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬೆಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू पळयतले, तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतलोय, तू सत मानशी जाल्यार तुज्या जिवितांत अजापां जातली, विस्मितां जातली, भावार्थान जे कितें तुवें मागलां तें मेळ्ळां म्हूण सतमान सान लॉरेसाच्या वर्त्या कृपेच्या बळान तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव समिया जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन वर्ती अजापां विस्मितां करतलो. भावार्थान पत्याने तुझे कष्ट दुःख सगळे देवाक सांग. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ,
ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಕೊಡತಾಳೆ ಅನ್ಮಣ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ Hallelujah Hallelujah ದೊಳೆ ದಂಬಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಳೆ ದಂಬನ ಮಗ ಭಕ್ತಿ ಬಣನ್ ಮಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭರವಸೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 देवाचो पवित्र आत्मा म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका मागला म्हणून समियान जेजून मोगाच्यान ताची परगट जिणी प्रारंभ केली आनी ताच्या परगट जिणवेची सुरवात करता आसतना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन समी जेजू सगळ्यांनीतल्यान बरें करीत गेलो हर एका पिडेस्ता ताणें गूण केलें देंवसार लागल्या हर एकल्यांक ताणें सुटका लाभयली वर्ती अजापान विजमितां ताणें केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां पवित्र स्नानांत मोगाच्यान तो पवित्र आत्मा मेळ्ळा आनी त्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक केल्ल्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याची मागणी आमी अनुभव केल्ल्या वेळार मोगाच्यान साल वर्सां बरी आमकांय बळ मेळटा देवाक साक्ष दिवंक आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां देवान दिलां तें उदार मनान हेरांक दान धर्म करूंक आनी हेरांची सेवा करूंक आमच्या भावार्थांत आनी आमच्या जिवितांत देवान दिल्या देवापणान थीर रावंक विश्वासी रावंक काजारी जिवितांत या निश्कळपणाच्या जिवितांत उतर प्रायर या विधवपणाच्या विधवपणाच्या जिवितांत थीर रावंक विश्वासी रावंक आमकां बळ मेळटा प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्यान आमी सगळीं उबे रावया ह्या पवित्र जाग्यार मोगाच्यान जशें साल वर्स पवित्र आत्म्यान भरलो हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्यान भरसय देखून दोनी हात आमचे उक्ते धरया पवित्र आत्म्या स्वागत करच्या तरान आनी पवित्र आत्म्याक दोळे धांपून मागया हे पवित्र आत्म्या हे म्हजे थंय पवित्र आत्म्या हे समिया जेजूचेर तूं देवान आयलोय पारव्याच्या रुपार म्हजे थंय देवान ये पारव्या रुपार आनी म्हाका सादो आनी बळो कर हे पवित्र आत्म्या तूं देवान येतच बापाचो ताळो समिया जेजूक आयकलो म्हाकाय देवाचो ताळो आयकजय आज सर्वेस्पर देव हांगासर पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिपात उलयता आसतना देवाचो संदेश आयकोंक म्हजें अंतस्करण उगड हे पवित्र आत्म्या देवान ये म्हाका बळ मेळोवन दी म्हज्या जिवितांत निराशपण आसा देदेसपरपण आसा खंत बेजार आसा वायट सवय आसात बंदडी आसात जायते सांगळी जाळां आसात ह्या सर्वांचेर हांवें जैत वरीचय नव्यान रचन जायचय गाळी सिराप हांवें दिवं नजो कोणाकी दुखोव नजो सगळ्यांची सेवा करची हे पवित्र आत्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या लागीं म्हाका लाल येवन मागया तुमच्या कांताराच्या बुकांत असलें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी तें गावया पेज 99 पेज नंबर 99 हिम नंबर 121 जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये पेज नंबर 99 बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये सांगता जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये मोगाच्या आत्म्या मोजेर देवून ये मोगाच्या आत्म्या मोजेर देवून ये मोच्या आत्म्याक
उसवाड सावनी मोच्या आत्म्याक उसवाड सावनी जेसून बसयल्या पवित्राय बापाच्या आत्म्यातून देवोन जेसून बसयल्या पवित्राय बापाच्या आत्म्यातून देवोन जेसून बसयल्या पवित्राय बापाच्या आत्म्यातून देवोन बापाच्या आत्म्यातून देवोन बापाच्या आत्म्यातून देवोन हालेलुया 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 पवित्र हालेलुया हालेलुया दायकन बसात मोगाचे न्हू आज व्हडा संख्यान हांगासर इतलो पावस आयल्यारी सालोरेसाच्या पुण्या क्षेत्रांत ब्रेस्तराच्या दिसा नवेन करूंक सांगा तसरेतेर करून तुमी वेळार आयल्यात हांगासर देवान आमकां सुरक्षीत पावस आयल्यारी पावयल्या पासो ताळये पेटोवन देवाक आनी हो लाभ दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बगले नाशिल्ल्यांक मोगाचे न्हू नामान म्हणा प्रणाम म्हणा दोनी हात जोडून ते भशेन पळया एक हांसो दिया नामान म्हणा प्रणाम म्हणा एक हांसो दिया मोगाचे न्हू आमकां समेस्तांक देवान विसरून काडलां कोणें विसरून काडलां कोणें विसरून काडलां कोणें आपयलां देवान आपयलां कोणें आपयलां सान लॉरेसान आपयलां कोणें आपयलां मोरयेमायेन आपयलां कोणें आपयलां सांत जुजे बापान आपयलां कोणें आपयलां सगळ्या सांता भक्तांनी आंज बडव्यान आपयलां देखून ताळये पेटोवन देवाक आनी फुगलाप दिया परतून एकामेका पळय एक बरो हांसो दिया प्रेज द लॉर्ड पट्टी आसल्यांक एक हात वयर करून हाय म्हण सांगा पट्टी आसल्यांक वय आनी एक हात वयर करून त्योशीनी पळया अशीनी पळया इल्ली गोमटी हालया प्रेज द लॉर्ड सगळीं बरीं आसात गे देवाचें उतर आयकूंक तयार आसात गे बरें बरें थंड वातावरण आसा न्ही गे पावस आयिल्ल्या वरवीं आतां फॅनाची सयत गरज ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर तुमचो पवित्र पुस्तक उक्ता करा मोगाचे न्हू उत्पत्ती बुकांत थंयसर तुमी 16वो अवसर काडा प्लीज टेक चॅप्टर 16 आनी थंयसर पयल्या वळेंत तावन 14वी वळ पर्यंत या थंयसर 16वी वळ पर्यंत ती वाचयत जेनेसीस चॅप्टर 16 वर्स 1 to 16 थंयसर आमकां हागार ह्या स्त्रिये विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा तुमी आयकलां गे हागार म्हणल्यार स्त्रिये विशयांत कोण ती हागार आब्राहामाची आनी साराची साखर्न हिचे विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा तर थंयसर विशेशान आमी वाचया 13, 14 आनी 15वी वळ 13, 14 आनी 15 हांव आतां वाचतां तें आब्राम आनी साराची साखर्न हागारान आपणा लागीं उलयल्ल्या सर्वेस्पराक एल रॉय म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें तिणें म्हळें हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वांचून उरल्यां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आब्राम आनी साराची साखर्न हागारान आपणा लागीं उलयल्ल्या सर्वेस्पराक एल रॉय म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें तिणें म्हळें हांवें देवाक खरेंच पळयलो हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वांचून उरल्यां देखून त्या झरीक बेर लेहरॉय म्हूण नांव दिलें ती कादेश आनी बेरेदा मदें आसा हागारान आब्राहामाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक आब्रामान इस्माएल म्हूण नांव दिलें इस्माएल म्हळ्यार देव म्हाका आयकता म्हूण अर्थ देव म्हाका आयकता देव म्हाका आयकता देव म्हजें मागणें आयकता
देव म्हजी देसावां स्वीकार करता, देव म्हज्या गरजांनी पावता, देव म्हजी पिडा गुण करता, देव म्हाका सगळें वताक सोन दिता. ताळयो पेटोवन देवा गर्गांनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हागाराची काणी मोगाच्यान भोव एक अपुर्बेची काणी न्ही गे, भोव एक व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्ही वाचल्या कितें? हागार कोण? ते कामाची चली. खंय गी कामां रावचें पडलें. कोणा कामाक रावचें पडटा मोगाच्यान? तुमी कोणागेर कामां रावतात गी? ना बा, हांव रावची ना. म्हाका व्हडलें घरा न्ही गे, हय म्हाका व्हडलें घरा, जागो आसा, म्हाका माडमाडी आसा, आनी बँकात दिल्ले पयशे आसात, इल्ले भांगारी आसा, आनी लोकांक गेल्लें हांव खंय कामां रावतां. हागारान कामां रावचें पडलें. तुमचे पैकी थोडीं कामां रावल्यान, हय हांव जाणा. हय हय पयल्या गांव वचोन कामाक मेड जावन काम केलां न्ही गे, घर खात्याक काम केलां. थोडीं जाणां हांवें ल्हान आसतना वय गाद्या बेसायचेंय काम केलां. कोणागेर वचोन नटी लायल्या, लावना गे, सारें व्हांवना गे, बेसायचें काम करूना गे. कित्याक? दुर्बळकाय. कित्याक दुर्बळकाय? आमच्या आवय बापाय लागीं चड आस्त बदीक नातिल्लें. हागारा लागीं मोगाच्यान चड आस्त बदीक नातिल्लें. दुबळें देखून तिच्या घरच्यांनी घर खात्याक कामां दवरलें. कोणाच्या घरा? आब्राम आनी साराच्या घरा. आतां देवान आपयलें. कोणाक आपयलें? आब्रामाक आनी साराक आपयलें. भायर सरा तुमच्या घरांतलो, भायर सरा तुमच्या दायज गोत्रा मदलो. कित्याक? हांवें तुमकां विसलां. हांवें तुमकां सांगा, हांवें तुमकां देवान तुका आनी म्हाका विसलां. आज हांगासर मोगाच्यान तुमी ह्या पुण्या क्षेत्राक आयल्यात जाल्यार तुमी अशेंच येवन पावनात. देवान तुमकां विसलां. ताळयो पेटोवन देवा गर्गांनी हुकलाप दिया. हालेलुया. म्हाका आनी तुका सांगाता आज येवंक. कितले फावटी हांवें प्रयत्न केला हांगासर येवना. आज म्हाका फादर आल्बानान फोन कर म्हणे, येया फादर म्हणे. देखून हांव आयलो आनी तुमी मेळ्ळ्यात. कोण हांगासर येतले म्हण म्हाका पयलें गुंतनातलें. तुमकां पळोवन बारी संतोश. जायते जाणां म्हजी वळखीची. ताळयो पेटोवन देवा गर्गांनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान विसलें. कित्याक विसलें? थंयसर उत्पत्ती बूक 12वा वसर पयली वळीर तावन 4थी वळ मोगाच्यान तुमकां तें तोंड पाठ आसा सही. कित्याक आब्राहामा थंय आमकां समेस्तांक देवान विसलां. इन एब्राहाम वी आर ऑल कॉल्ड. कित्याक विसलां? देवान आब्राहामाक म्हळें, तुका हांव आपयतां आनी तुजेर हांव आशिर्वाद घालतां. कित्याक? तूं वर्तो जातलोय. सकट सांगा, तूं वर्तो जातलोय. एकामेका पळोवन सांगा, तूं वर्तें जातलें. बायल मनशां सांगा, वर्तें जातलें. दादले मनशां सांगा, वर्तो जातलोय. तूं कितें जातलोय? तुज्या शिकपान जावं दी, तुज्या बेळ्यांकडच्यान जावं दी, तुज्या वेपार वेळपेटान जावं दी, तुज्या जिवितांत आनी सासणाच्या जिवितांत तूं कितें जातलोय? वर्तो जातलोय. कित्याक? दुसरें तुजे तावन एक वर्ती संपत्ती, वर्ती संतत उपजायतलो. तुजे तावन एक वर्ती, एकामेका सांगा, संतत उपजायतलो. सांगा, म्हाकाय सांगा. तुमी म्हणूंकात फादर तुमी काजर जावनात, कशें संतत? म्हाका जाणो देव उलयना कुडीची संतत. कसली संतत उलयता? आध्यात्मीक संतत. कितल्या जाणांक तूं तुज्या जिवितांत बरें करताय, देवा लागीं हाडटाय, तांकां बाचावी करताय, ती तुजी संतत. ताळयो पेटोवन देवा गर्गांनी हुकलाप दिया. भुरगीं मन जाती की जातात मोगाच्यान न्ही? भुरगीं मन जाती की जातात. समजताय तुमकां? मन जाती की जातात. ती संतत न्ही. ती संतत देवा गरज पडना, संवसारान गरज पडटा तांकां बरो. सबार जाणां आवय बापाय भुरगीं जल्मतात पूण भुरग्यांक सांबाळूंक तांकां जायना. भुरग्यांक देव बिरांतीन भावार्थान विस्वासान बऱ्या शेकोणांनी तांकां व्हड करूंक जायना. कोण तुजी भुरगीं? कोणाक तुवें पवित्र केलाय, कोणाक तुवें समया जेजू थंय सडवण जोडिशें केलाय, तर तुज्या जिवितांत उडास कर. कितल्या जाणांच्या बाच्यावे तूं कारण जालोय, तर देवा गर्गांनी हुकलाप दी. ताळयो पेटोवन प्रेज द लॉर्ड. बेस्टेनी म्हाका जाणो नियाळ करा, तुज्या जिवितांत कितल्या जाणां बाच्यावे कारण जालाय, कितल्या जाणां जेजू लागीं हाडलाय. ती तुजी संतत. तुजे तावन हांव वर्ती संतत उपजायतलो. हजारां वर्सां पयलें जावंक बरो 10,000 वर्सां पयलें आब्राम आसलो मोगाच्यान. आजून आब्रामाचें नांव आमी काडटा, कित्याक तो आमकां भावार्थान बापूय. ताळयो पेटा जोरान, हालेलुया. तुज्या आई भुरग्यांच्या उपरांत मोगाच्यान तुमचें नांव काडटलीं, तुमची भुरग्यांची मुखली संतत. तूं आनी हांव देवान दिल्ल्या त्या आपोवण्या प्रमाणे आमी जियेल्या. तर देव म्हणटा, हांव तुजें नांव वर्तें करतलो, तुजे तावन एक वर्ती संतत हांव उपजायतलो, आनी कोण तुजेर आशिर्वाद घालतलो ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. सांगा, कोण तुजेर आशिर्वाद घालतलो ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. एकामेका पळोवन सांगा, तूं कोण तुजेर आशिर्वाद घालता ताचेर देव आशिर्वाद घालतलो. पूण पयलेचे 2 संगती उडा सोरीचे.
तुझें नांव व्हरतें जायचें आनी सबार जाणां तुवें देवा लागीं हाडिल्ल्या वेळार कितें जातलें कोणेय तुजेर आशिर्वाद घाल्यार तांचेर आशिर्वाद पडटलो आनी कोणेय तुजेर शिराप घाल्यार देवूच तांचेर शिराप घालतलो एकामेका सांगा कोणेय तुजेर शिराप घाल्यार देवूच तांचेर शिराप घालतलो तशें म्हळ्यार मोगाचें न्हू तुवें पुरपुरोंक जायना ताणें म्हाका माट केलें आनी म्हाका वायट केलें ताचो शिराप आसा हाजो शिराप आसा कांय येना देवा थंय तूं आयिल्ल्या वेळार देवान तुका वेंचून काडल्या वेळार पुर्वजाच्या पातकाचो शिराप न पळयता कोणेय तुका माट मंत्र केल्यार जादू मंत्र केल्यार भुताची पदवी आनी संवसाराची पदवी सैतानाची पदवी पाताळाची पदवी खंयच्याच कोट्यामाडाची पदवी काळोखाची पदवी तुजे विरोध धाडल्यार तुजेर कांयच प्रभाव घालूंक शकना ताळी बेटा देवा करता आनी होगला दिया आजच तुका सुटका मेळटा हालेलुया हालेलुया आनी 5वें आशिर्वाद जावन आसा तूं एक आशिर्वाद जातलोय सांगा एकामेका सांगा तूं एक आशिर्वाद जातलोय सांगा तूं एक आशिर्वाद जातलोय ह्या भोव पवित्र जाग्यार साल ओरेसाच्या जाग्याक तुमी आयल्यात हांगासर आमच्या अब्राहमा बरी मोगाच्यान आमी भावार्थ दवरलो आमी त्या 5 आशिर्वादांक आमी वारेस्तार जातले आमचें नांव वर्तें जातलें आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्यान वर्तीस संतत आमकां मेळटली जायते जाणां आमी बचाव करतले आनी कोणेय आमचेर आशिर्वाद घाल्या तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो कोणेय आमकां शिराप घाल्यार कोणी वायट केल्यार आमकां कांय बाधक जावचें ना देवच तांकां नांस करतलो आनी आमच्या जिवितांत आमी एक आशिर्वाद जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान ताळयो बेटोन देवा करकानी व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां मोगाच्यान हें पैण सुलाबायेचें न्ही हें पैण सुलाबायेचें न्ही देवान अब्रामाक आपयलो त्या दाळा अब्रामाची प्राय कितली 500 वर्सां कितली वर्सां थोड्यांक कळना सांगा 500 वर्सां सांगा 75 75 कितली वर्सां आनी अब्राम राखोंक लागलो त्या दाळा म्हाका एक भुरगो जल्मातलो काजर जावन भुरगो जल्मालो गी जल्मवना कितली वर्सां जालीं 1 2 3 4 5 12व्या वस्वरांत उत्पत्ती बुकान देवान ताका आपयलो तर 13वा वस्वर भुरगीं ना 14वा वस्वर भुरगीं ना 15वा वस्वर भुरगीं ना आतां 16वा वस्वर अब्रामा प्राय कितली जाली 86 कितली 86 म्हळ्यार 6 80 म्हळ्यार 80 86 वर्सां 11 वर्सां उतरलीं भुरगीं ना अब्राम चिंतूंक लागलो आमकां चिंता पयल्यान चड न्ही गे चिंतचें चड थोडी ना दिसतात कळटा म्हाका मस्त चिंतात म्हणून बारीक खंत कोणाची खंत सुनेची पुताची आनी इराणाची इराकाची युक्रेनाची सगळ्यांची खंत खाण खाण तोंडा मिरयो पडल्यात टेन्शन चड जालां आनी कितें चडलां डिप्रेशन चडलां देखून सायकॅट्रीक टॅबलेटी काडचे पडटा थोड्या राती न्हिदी पडना कितें टेन्शन चड जालां न्ही अब्रामानी चिंतूंक सुरू केलें 11 वर्सां जालीं हांव म्हातारो जालो आनी जायत गी सारांनी चिंतलें हांव आतां म्हातारी जाली अब्रामाचे 10 वर्सां तिका उणें अब्रामाक 86 जाल्यार तिका कितली 70 आनी 6 कोणा म्हणी भुरगीं जातात गी 500 वर्सां उपरांत तें बायल मनशांक बारीक अस्ट थोड्या आबांक आनी भुरगीं जाल्लीं म्हण आयकल्यान हांवें पूण बायल मनशां जायना आतां सारान चिंतलें उपाय केलो कितें उपाय कामाचें मनीस आसा न्ही कोण तें हागार पाप आवय बापायन ताका थंय सोडलां पयलींच्या काळार मोबायल ना फोनय ना पयलें लेटर बरोवंक नासलें आवय बापूय खंय आसात कितलीं वर्सां जालीं आका हांगा सोडलां पाप ताका इल्लो मोग जाय ताका इल्ली जतन जाय इल्लें मोगान उलयतना सारान कितें म्हळें म्हाका कशीं भुरगीं जायनात हांव तुका म्हज्या घोवा लागीं धाडटा आमकां भुरगें जाल्यार कशें कोणाची आलोचनी कोणाची हांवें म्हणजे देवसाराची सैतानाची असले मोगाच्यान नाका जाल्ले चिंता येतात मनशांक आनी तसलें कामां चलतात आनी हागाराकी बगलें अरे धन्या लागीं वेचें म्हळ्यार बारी बरें आसतलें फक्त थोड्यांक न्ही आनी देखून मोगाच्यान अबॉर्शन गर्भापात सडटात अनैतीक संबंद सडटात लिव इन रिलेशनशीप आजकाल कितलें सडल्यान काज जायनासतना सांगात रावचें पयशे करया सक्रामेंत मागीर जोडया पयलें कोर्टान काज जावया पयलें आयर्लंडात वचून रावया आमच्या गांवांत आसात सांगा नाका तुमी ना म्हणून आयर्लंडात वचून सांगात रावया न्यूझिलंडात वचून सांगात रावया जर्मनीत वचून सांगात रावया बॉम्बे वचून सांगात रावया बँगलोर वचून सांगात रावया पूण ती देवाची मांडावळ न्ही
ती देवाची येवजण नाही, ही कोणाची येवजण? अब्रामाची आणि साराची. देव साराच्या प्रभावाखाल, सैतानाच्या प्रभावाखाल. आणि तू आता शिरकाले कोण? हागार ती शिनी अशी न्ही. घरांत मोग मेळना जाल्यार आमची तरणाटे चेडे या चेडवां काजारांच्याय मोगार पडटात. कंचोय जावं दी, खंयच्याय धर्माचो जावं दी, मोगार पडटात. उपरांत आवय बापूय रडटात, कित्याक म्हजें भुरगें अशें जालें, कित्याक म्हजो पूत असो जालो. बरें लगीत हांव त्या कुटुंबां पळयल्यार मोगाचें न्हू कळटा. ह्याच दिसांनी एक आवय बापूय रडटात. आवय बापूय दोगांय टिचरां. तुवें बरें करून शिकयचें म्हणून बरें शिकप हांगा दिलें. ही घरची कितें धाडलें, कोयरांत आसलें, पूण उपरांत बेंगलोर धाडलें. हांगा बेंगलोरांत आसतना बरें कामय मेळ्ळें ताका. ताचे उपरांत बरी सैरीकी केली आनी उपरांत कराराक आपयलें. 100 जाणांची की 60 जाणां आसलीं. करार बरें करून गम्मत करून केलें आनी काजाराक दीस दवरलो 6 म्हयन्या उपरांत. आनी काजाराचे दीस लागीं येता आसतना 1 म्हयन्या पयलें दू फोन करून सांगता, मम्मी येवच्या हप्तांत म्हजो बाळंतेर आसा, तुवें येयचें. आवय बापायक शॉक जाल्लें घडीत. रडली. मग म्हणलें कितें जालें? म्हाका एकलो थंयसर बरो मेळ्ळो. हांव ताजे लागीं कोर्टान कास जाल्या. म्हज्या धर्माचो न्ही, आतां नांव आनी परत सांगूंक जायना न्ही खंयचो धर्म म्हणून. बारी बरो, गोरो, सोबीत, बऱ्या कामार आसा, सगळें बरें आसा. मम्मी तुमी येया. रडटात, हाकला सोडटात. मर्याद केली, लस जाली पाद्रमा मुखार. इगर्जेंत वाड्यां घरां सगळीं जातात. काजाराक तयाराय जाली की तक्षण सगळें कॅन्सल करचें पडलें. न्हवऱ्या गेल्यांक आनी सांगाचें पडलें. मस्त लस जाली पूण मोगाच्यान स्विकार करचें पडलें. रडटात ती, रडटात. उपरांत तांकां कळ्ळें कारण कोण? आवय बापूय भारी बिजी बिजी. पयशे करच्यान बिजी, टिचर जावन बिजी, मास्टर जावन बिजी. भुरग्याक कितें मेळोना? मोग मेळोना. तो मोग थंय मेळटा आसतना सगळो संवसार विसराली. आनी ते भुरगे म्हणटा कॅन्सल करूंक घालें आसा मम्मी, हॉल कॅन्सल कर. ते पयशे हांव धाडटा, म्हजो न्हवरो धाडटा, ताचे कडेन जायती तो पयशे. जायते पयशे आहात, पयशे मस्त आसात. मोगाचें नांव हागार सांपडलें हांगा. हागार सांपडलें. हागारान चिंतलें धनियाचें भुरगें हांवें करचें म्हळ्यार बरें निंगी म्हणून ताणें चिंतलें. आनी आतां मोगाचें न्हू हागार गर्भेस्तीन जालें. आतां प्रॉब्लेम जाले. देंवसार मोगाच्यान येता आसतना सुरवेर प्रॉब्लेम ना, भारी सगळें सोबीत दिसता. आतां हांव आनी येव थंयसर येदेनाच्या बागींत आसतना सगळ्यांनीतल्यानी सोबीत सुंदर रूख आनी बरीं बरीं फळां. आनी देंवसारान येवन तांकां नाडलें. त्या रुखाचीं फळां पळोवंक कितलीं सोबीत आसात, खावंक कितलीं रुचीक आसात. केल्यार तुमी देवा बरीं जातात. खाता बरयान कांय जावना, केल्लेंच आतां हांव हांगा ताळ्या शिरकालें आनी हे खंय शिरकालें म्हणना न्ही. सामाश्य सुरू जालें. हागार गुरवार जाल्लेंच मोगाचें न्हू साराक आनी हागारा झगडें जावन सुरू केलें. पयलीं एकच प्रॉब्लेम आसलें, आतां प्रॉब्लेम्स आर मल्टिप्लायड. पयलें भुरगें ना म्हणलें सामाश्ये, आतां दोगा बायलांक कशें सांबाळचें म्हणलें. आतां सारान कितें म्हळें? त्या गुलाम स्त्रियेन म्हज्या घरा रावूंकूच नजो. आनी त्या गुलाम स्त्रियेच्या भुरग्याक म्हज्या दायजाचो वांटो आसो नजो. पळय आतां अब्रामा देवा सोडास आयलो. कोणा सोडास आयलो? पयलीं एज आसलो. केदाळ एज आसलो? सारान सांगता आसतना गुलाम स्त्रिये लागीं तूं वच, एक भुरगें आमकां जायत म्हण सांगता आसतना ताणें देवा लागीं सारकें, देवा ही तुजी मांडावळगी. आतां देवा लागीं गेलो. देव तक्षण म्हणालो ही म्हजी मांडावळ न्ही, ही तुजी संत मांडावळ. ती तुजी संत मांडावळ. देखून मोगाचें न्हू हागारान घर सोडून वचचें पडलें. हागारांनी देवा लागीं इसार जाल्यार इसारूं ना जाल्यार मोगाचें न्हू तें घर सोडून गेलें. मारुभुमी थंयसर अरेबियाचे डेजर्ट तुमी जाणात, गल्फाचे डेजर्ट. सगळ्यांनीतल्यान रेवूंक घर ना, जागो ना, माड ना, माडी ना, एक जड रूख ना, उदक ना. तितल्यार हागार व्हडा कश्टांत आसतना मोगाचें न्हू थंयसर तें देवाक उलो मारता, दिंबयेर पडटा आनी हात वयर कर म्हणटा, देवा तुवें
म्हाका आतां ह्यो गर्भ दिलाय आनी हांव एक आवय जावंचार आसा, म्हाका पियोंक उदक ना, म्हाका आसरो ना, हांवें आतां कितें करचें? तक्षण मोगाचें न्हू, देव तिका दर्शन दिता. देव तिका तक्षण दर्शन दिता. देव तिका पळोवंक मेळटा, देव तिचे लागीं उलयता, देव तिका बुजयता, देव तिका पियोंक उदकी दिता. देखून त्या देवाक ती आपयता एल रॉय. एल रॉय म्हळ्यार देव म्हाका ताचें दर्शन दिता. देव म्हाका पळोवंक मेळटा. म्हणजे मोगाच्यान आमी कोणाची जतन घेता जाल्यार आमी म्हणटा हांवें ताका हांवेंच पळोवचें म्हणटा. तो म्हाका पळयता म्हणटा. पळयता म्हळ्यार केवळ दोळ्यांनी पळोवचें न्ही, जतन घेता. म्हाका गरजेचें पयशे दिता, खावंक जेवंक दिता, म्हाका रावोंक दिता, न्हेसोंक भांगरोवंक दिता. एल रॉय म्हळ्यार देव म्हजी जतन घेता. देवान ताची जतन घेतली. मात न्ही उपरांत थंयसर त्या मरुभुमींत रेवेर एक व्हाळ अशें करतात. आनी त्या जाग्याक तिणें नांव दिलें बेर लेहरॉय म्हणून. बेर लेहरॉय. सकट सांगा, बेर लेहरॉय म्हणजे म्हाका पळोवचो देव जिविताच्या झरींतले उदकी दिता म्हणून. हालेलुया. तुमच्या पैकी 6 जाणांक मागोवन बांयन तूं बरें उदक मेळ्ळां गे? कितल्यान बोरवेल कंटना देवा लागीं मागोवन तुमकां बरें उदक मेळ्ळां बोरवेलान मेळ्ळां गे? वय खंयसर उदक मेळ्ळां म्हण तसल्या जाग्यार सयत सालोरेसाच्या मदतीन अजापान विजमितांनी देवान तुमकां उदक मेळ्ळां अशें केलां. तुमच्या बांयन बरें उदक आसल्यार ताळये पटोवन देवा गर्गांनी गोपळा दिया जोरान. प्रेज द लॉर्ड. तुमी आपयलां गे हागाराबडी देवाक बेर लेहरॉय. म्हाका पळोवचो देव, म्हजी जतन घेवचो देव, म्हाका सर वस्तू वतकसून दिवचो देव. ताणें म्हाका बरें उदकी, ताणें म्हाका फावो केलां, उदकाची झरी म्हाका फावो केल्या. आनी उपरांत मोगाचें न्हू हागार पाटी वेता. सारान कितले खस दिल्यार सारा सांगता तें वचोन रावता आनी थंयसर एका भुरग्याक जल्म दिता. त्या भुरग्याक एक नांव दिता. कसलें नांव? कसलें नांव? जोरान सांगा. इस्माईल. सांगा. स्माईल म्हणटात न्ही. इस्माईल. स्माईल म्हळ्यार कितें? देव म्हाका आयकता. सांगा. देव म्हाका पयलें देव म्हाका पळयता. दुसरें देव म्हाका जिविताच्या झरींतले उदक दिता. तिसरें देव म्हाका आयकता. 3 नांवां मोगाचें न्हू हागारान देवाक दिली. पयलें नांव जावन आसा एल रॉय. सकट सांगा एल रॉय. सांगा एल रॉय. देव म्हजी जतन घेता. दोळे दांपून सांगा मोगाच्यान अजापान जाता, विजमिता जाता तुज्या जिवितान. दोळे दांपून प्लीज क्लोज युअर आयज अँड से माय गॉड इज माय एल रॉय. देव म्हाका पळयता, देव म्हजी जतन घेता, देव म्हाका पिडा गुण करता, देव म्हाका मागलें दिता, देव म्हाका घर जाय जाल्यार घर दिता. कोणी हांगासर सैरीके खातीर मागोन आसा, देव म्हाका एक बरी सैरीक जिविताचो सांगाती दिता, देवाच्या जिविताची सांगातीन म्हाका दिता. देव म्हजी पिडा गुण करता. कोणाक कितें सर स्कीन एलर्जी आसा, somebody is praying for skin allergy, the Lord is providing you complete healing from that skin allergy. थंयसर पोट्ट्यान सयत विशेष खरोच जाल्यार तुका थंयसर एलर्जी आसा, तुज्या लैंगीक विश्वांक सयत विस्तारल्या, बट जीसस इज टचिंग यू एंड हिलिंग यू रायट नाव. ह्या सगळी तुज्या त्या गुपीत जाग्यार आसली ती खातीची खरोच सयत जेजू नपयस करना आसा. आनी कोणाक फायल्स आसा, पिडा मोला व्याधी, जेजू तुका गुण करता. देव म्हाका चिकित्सा दिता, देव म्हाका बरी भलायकी दिता, म्हज्या पिडेक वखद दिता. देवा तूं एल रॉय. निरंतरी सांगा देवा तूं म्हजो एल रॉय, देवा तूं म्हजो एल रॉय, देवा तूं म्हजो एल रॉय. तूं म्हजी जतन घेताय. कोणा तें काम ना थंयसर मागोन आसा. ऑनलायन 6 जाणां थंयसर गल्फांत या इस्रायलांत काम ना तितली मागोन आसात. जर्मनीत आसाय, या फ्रांसांत आसाय, स्वित्झर्लंडांत आसाय, या आयर्लंड, या हाँगकाँगांत, या बॉम्बे, बँगलोर, पुना, थंय मागन आसतना थंयसर देव तुका एल रॉय जाता. एल रॉय. सांगा सकट सांगा जोडान सांगा एल रॉय. देवा तूं म्हजो एल रॉय, देवा तूं म्हजो एल रॉय, देवा तूं म्हाका पळयताय, देवा तूं म्हजी जतन घेताय. कोणी मागोन आसा कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोना जायत्या वर्सां जावन, तुका देव प्रमोशन फाव करता. आनी एकलो मागन आसा थंयसर ताजें रीण फारीक करूंक पयशे मेळच्या खातीर जायत्या वर्सां जावन ताणें रीण काडिल्लें फाटीं दिवनात. कोणें रीण दिलां परतून परतून ताका विचारता. तूं आतां मागता आसतना देव तुका फावो करता तें रीण फारीक करूंक. हालेलुया, हालेलुया. ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कितल्या अपुर्बेची संगती मोगाच्यान आमी वाचून आसा हांगासर सागाराच्या जिवितांत. ताणें त्या देवाक बेर लेहरॉय म्हण आपयलें. बेर लेहरॉय. सकट सांगा बेर लेहरॉय. देव म्हाका जिविताची झर दिता.
म्हाका पळोवचो देव, म्हजी जतन घेवचो देव, म्हाका उदकाची झर दिता, खावंक जेवंक कांयच उणें पडना. कोणी मागून आसात तांचो मालगाड्यांचो जागो आसा, तो विंगड जायचे म्हणून भाव भयणी कडेन ते विचारले जाल्यार कुटुंबा घरां विचारल्यार आयकोंक ना. पूण देव तुमकां बेगीनचो जागो विंगड करून तो जागो विकून वचोन तुमकां मेळचे आसले ते वांट्याचे पयशे मेळा अशें करता आनी त्या द्वारे तुमच्या आर्थीक अडचणी सगळी पयस सरता. कुटुंबाच्या मदें माया मोगान एकवट येता. आनी एकलो थंयसर रडोन आसा, ताची बायल मरण पयल्यान विशेश दुखांत आनी खंतींत बेजारांत आसा, जीव घात करीचे म्हण तो चिंता. गेल्या त्या 2-3 वर्सां ताणें हातीन घेतलें खंयचेंच काम सुफळ जायना. ताच्या भुरग्यांकय काम मेळना आनी घरांत बेबदेपणांनी नालिसाय आसा. ताचें पूत ताच्या दोळ्या मुखार सुपी येतना ताका वरती नालिसाय बघता. पूण देव तुज्या जिवितांत आशिर्वाद, तुज्या कुटुंबांत आशिर्वाद दिवन आसा. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाच्या न्हू हागारान आपणा जल्मल्ल्या पुताक इस्माएल, देव म्हाका आयकता म्हणून नांव दिलें. देव म्हाका आयकता. देव तुका केदाळ देवाक उलो करा. म्हाका नांव इस्माएल. चिंती नाकात, इस्माएल म्हळ्यार मुस्लीम म्हणून चिंती नाकात. इस्माएल म्हळ्यार क्रिस्तांवांचेंच हे एक देवाक उलो करचें एक नांव जावन आसा. इस्माएल म्हळ्यार देव म्हाका आयकता. म्हजो देव इस्माएल. सांगा, म्हजो देव इस्माएल, म्हजो देव म्हाका आयकता. पयली संगत मोगाच्या नांव आमकां मेळचो संदेश जावन आसा. देव आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार ताका उलो मारल्या तक्षण तो म्हाका तुका आयकता. आगारान देवाक उलो मारलो तक्षण देवान ताका जाप दिली. मोगाच्या नांव हागारान एक व्हड चूक केली. सारान सांगल्यारी, अब्रामान सांगल्यारी ताणें त्या व्याभिचारांत अनिश्कळपणांत पोसल्यापणांत ताणें हात घालूनच आसलें. पूण आशा आयली ताका एका तराची थोडे पटी मोगाच्या नांव आमकां आशा येता. आमकां जिवितांत कितें जाता म्हण कळना. हागार वय सारान सांगलें आयकता, अब्रामा सांगता, वचून वायट करणी करूंक ते तयार जाता. पूण जेन्ना मोगाच्या नांव देवाक ताणें उलो मारलो, देव मोगाच्या नांव आमच्या पातका प्रमाणे आमचे लागीं वेव्हार करिना. सकट म्हणा, देव आमच्या पातका प्रमाणे आमचे लागीं वेव्हार करिना. आमी एक बऱ्या कुमसारा वयता आसतना थंयसर पाद्र्या कुमसारा बसला वय मग तेतल्या कुशीन कुमसारा बसला. मोगाच्यान कोणा कुमसार जावंक आसल्या वचून कुमसार जावन या. एक कुमसारा गेल्ल्या तक्षण मोगाच्यान आमची पातकां सासनाक देव बक्षिता. पातकाच्या शिरापांतलो, पातकाच्या शिक्षांतलो, आमच्या पातकांच्या त्या मेळेपणांतलो देव आमकां संपूर्ण तरां निवारता. ताडे बेटावन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. हालेलुया. पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव बरें करता. पापसल्ल्या काळजाच्यांक देव बरें करता. एकलो बापूय आसलो, प्राय पावता आसतना दुयेक सैरीक जावना. ताच्या बदला दुयेक वायट सांगात आसा म्हण कळ्ळें. पुती प्राय पावलो. पुतू ताच्या मुखार तो सोरोप येतालो. पुती सारकें काम करनासलो, घरा केदाळा मोबायलाचेर आसतलो. तेन्ना कोणीय ताका म्हळें की तुवें कोणाकी पितीसपणां करतल्या घरा आपूण हाडल्यार, घरांत एक कितें होमा बली आनी बरें केल्यार आनी कितें माट मंत्र करचें आसा तें बरें केल्यार तुका बरेंपण जाता. आनी ताणें कितें केलें तें आयकलें. तसल्याक कोणाकी आपूण हाडना इलो माट मंत्र करतल्या, पितीसपणां आदारतल्या घरा आपूण हाडन होमा बली आनी सगळें केलें. थंय हांगासर नाल्ल उमकळोन दवरलो, लिंबी आनी कितें उमकळोन दवरलें. थंय हांगासर घरा भायर सगळ्यांनी पुरून दवरलें आनी बरें जाता म्हण चिंतलें. पूण उपरांत घरांत चड आनी चड झगडें झूज, घोव-बायलां मदें झगडें झूज, भुरग्यां मदें, भावा आनी भयणी मदें झगडें झूज. आनी पुताकी काम मेळना, दुयेकी काम मेळना. ताचे बदलाक तांचे नालिसाय चड आसा. त्या वेळार मोगाचें न्हू तो भाव म्हणटा देवाक अर्गा. कोणेंय ताका म्हळें तूं एका बऱ्या एका रेतीरीक वच, मागण्याच्या जाग्यार वच, देव तुका आपयता. कित्याक तुवें नालिसायचीं कामां केल्याय. निजा देवाक, खऱ्या देवाक सोडून तूं अन्य देवा फाटल्यान गेलाय. सांलोरेस तरी निजा देवार पातयलो, विस्वास दवरलो. ताच्या काळार सांलोरेसाच्या काळार त्या दाळाच्या सेजारायान म्हणजे रोमाच्या चक्रवर्तीन आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी ताका उज्यान घालून हुलपयता म्हणून ताका बेश्टायल्यार तो भियेलो ना. पूण तूं ह्या अन्य देवाच्या पुजा करतल्या तुवें तुज्या घरा आपूण हाड. तुजो आत्मो मात न्ही, तुज्या बायलेचो भुरग्यांचो आत्मो तुवें देंवसरा सैताना विकलाय. आतां तूं बरो जा. तो भाव गेलो एक बऱ्या रेतेरी गेलो आनी थंयसर रेतेरी वचून एक बरें कुमसार जालो. कुमसार जावन एक देवाचें उतर आयकून वस्तेची रेतेर तांणी गेली. रेतेरीच्या अकरेक ताका इतलो बरो दैवीक अनुभव जालो. देवान ताका बक्षिल्लो आनी ताका हेरांक बक्षूंक कुरपां मेळ्ळी. बायले भुरग्यांक बक्षूंक कुरपां मेळ्ळी. बायले भुरग्यां खातीर दिंबयेर पडोन सरपडोन ताणें मागलें म्हणटा तो दुकान गळोवन. ताच्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत ताणें मागणें करून सुरू केलें. ताचो सोरो सोडलो ताणें आनी घरांत आसली सगळे पितीसपणाची वस्तू सगळे काडल्यो. बेंजार केल्लें मीठ सगळ्या जाग्यार घरांत भितर भायर घालें.
आगमेंत केल्लें तें आगमेंत दिवन सगळ्यांनी तेणें घालें घरांत देवी कक्षो तेच करून सुरू केलें सवकास घरांत बदलावण आयली उपरांत ताजी बायल येयली रेतेर करून दोगांयनी सांगाता रेतेर गेली आनी थोड्या वेळा उपरांत ताज्या भुरग्यांक रेतेर काडूंक सुरू केलें आनी अशें सगळें कुटुंब सवकास बदललें आनी तो म्हणटा घरांत बाच्या येयली पुताचे मोबायल पयस जालें ताजी आळसाय सगळी पयस जाली उपरांत पूत ह्या कामाक लागलो ताणें मास्टर्स केल्लें जावन आसा दुयेंनी मास्टर्स केल्लें तरी पुताक ऑलमोस्ट डिप्रेशना म्हणल्या बरी गेल्लो ताचें डिप्रेशन मानसीक वत्तड सयत पयस केलो आनी तो म्हणटा उपरांत दुयेकी काम मेळ्ळें पुताकी काम मेळ्ळें आनी उपरांत दुयेन वायट ताचो संबंद सोडलो आनी ताच्या उपरांत त्या दुयेक बरी सैरीक जाली आतां सैरीक जाल्या उपरांत काज जाला बरो जावंय मेळ्ळा त्या जावया काण घेवन दुयेक काण घेवन पुताक काण घेवन आनी बायले काण घेवन तो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक आयिल्लो ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं देवाक उलो मार देव लगीनच आसा मोगाच्यान चड पयस ना उडास तर किर्तनाचो बूक 30 आनी 4 वचोर 18 ओळ साम 34 वर्स 18 कश्ट आकांताच असल्यांक सर्वेस्पर देव लगीनच आसा तूं ताका उलो मारतस तो तुका सर आकांतांतले तो तुका निवारता आनी सर्वेस्पर देव मोगाचे न्हू दुसरी विशय आमी उडासोरची देव आमकां वैयक्तीक तरान आशिर्वाद घालता देव कसलोच अन्याय करिना हागार एक साकर म्हण देव पळयना पळय अब्रामा देवान आपयलें दुसऱ्याच एका उद्देशाक साराक आपयलें आनी एका उद्देशाक हागाराक आपयलें आनी एका उद्देशाक देखून जेन्ना हागार देवाक उलो मारता देव म्हणटा हांव तुका साणिना पूण तुवें मात्र अब्राम आनी साराचें कुटुंब सोडून आसी मोगाच्यान देव पवित्र देव भगेवन देव काजारी भोव पयस सक्रामेंत मोगाच्यान आमी सांबाळी जाय आनी तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार उपरांत तुमी वसा इस्मायल जल्माल्या उपरांत देवान अब्रामाचेर साराचेर आशिर्वाद घाल इसाकी देवाक अब्रामाक आनी साराक जल्मालो आनी जेन्ना इसाक जल्माल्या उपरांत देवान अब्रामाक स्पश्ट तरान सांगलें हागाराक आनी ताच्या भुरग्या घरांतले भायर घाल तांकां हांव सांबाळटा कोणें सांबाळलें देवान सांबाळलें देवान इस्माइलाक ताकी मोगाच्यान व्हड एक संतत केली आनी आमी जाणाव आज ती संतती सगळ्या संवसारार विस्तारल्या इस्माइल तांची संतस इसाकाची संतती विस्तारल्या इस्माइलाची संतती देव मोगाच्यान पक्षपात करिना देव हर एकल्याक विशेष रितीन विशिश्ट रितीन प्रत्येक रितीन आशिर्वाद करता हर एकल्याक तांच्या गरजा प्रमाणे ह्या विशयांत साम पेद्रो कार्नेलाच्या घरांत एक बरो सरमाव दिता प्रवचन दिता धर्म तेजे कृत्यां बूक 10 वचवर तुमी काडलो जाल्यार बूक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 10 वर्स 34 and 35 साम पेद्रो कार्नेलाच्या घरांत उबो रावन म्हणालो आतां जाल्यार म्हाका देव पक्षपाती न्हय म्हण स्पश्ट जालें एक मनीस खंयच्याय धर्माचो जाल्यार जर तर बरें आसलें करता आनी देवाक विधेय जाता तो व्यक्ती देवाक मानवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून उडासोरा मोगाचे न्हू केवळ क्रिस्तांवांचेर मात देव आशिर्वाद घालना ह्या पवित्र जाग्यार कितले जाण हिंदू मुस्लीम फार्सी या सरदार दुसऱ्या धर्माचो लोक येवनी हांगासर तांकां बरेंपण लाभलां ना तर ताळी पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया हालेलुया केवळ मोगाच्यान आमी क्रिस्तांव जाल्यार पावना आमी कितें जायचें देवा मुखार प्रामाणीक आनी निष्कळंक जायचें देव तरी सर पदवेदार उत्पत्ती बूक 17 वचोर पयली वळ बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 सर्वेस्पर देव अब्राहमाक 99 वर्सांच्या प्रायर दिश्टी पडलो आनी तो ताका म्हणालो म्हज्या समोर तूं चल आनी निष्कळंक राव हांव सर पदवेदार देव हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा 99 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस्पर देव अब्राहमाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो हांव एल शडाय हांव सर पदवेदार म्हजे हुजीर तूं चल म्हज्या हुजीर तूं चल आनी निष्कळंक राव हालेलुया मोगाच्या 99 वर्सांच्या प्रायर सकळ सांगा म्हणजे 55 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका आपयलो 86 वर्सांच्या प्रायर एट द एज ऑफ 86 अब्राहमान ताणें शॉर्टकट केलें हागारा तावन एक भुरगो जल्माता म्हण ताणें चिंतलें पूण मोगाच्यान देवान ताका स्पश्ट तरान सांगलें हो भुरगो बसवण्याचो भुरगो न्ही सांगा
देवाचोच भुरगो आमी कोण जावन आसा बासावण्याची भुरगीं जायचंय मोगाच्यान आमच्या आवय बापायक आमी भौतीक तरान कुडी रक्ताचे जावन जल्मल्या जावंक पुरो पूण जेन्ना जेजूक आमचो सोडवणदार म्हण आमी स्विकार करतना भौतीक मनीस जावन आसल्या आमी बासावण्याची देवाची भुरगीं जाता ताळये वाटावन देवा गर्गांनी उपलब्ध या समजलें तुमकां समजलें गी हां आमी कितें जायचें बासावण्याची जायची देखून देवान अब्रामाक म्हळें हागाराचो पूत बासावण्याचो पूत न्ही ताका आनी हागारा घरांतले भायर घालीचे का जरी बोपय सक्रामेंता विरोध जे कितें वेता मोगाच्या भावानो भयणीनो तें तुवें तुजें तावन पयस करीचें जावंक पुरो जिविताच्या वाटेर कोणी आयलें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड येतात गे येता कोणी एक तो इश्ट कोणी एक इश्टीन मोगाच्या न्हू ती तुज्या जिवितांत शाश्वत न्ही हांवें केदाळ म्हणचे फ्रेंड म्हळ्यार FRIEND इंग्लीश येता न्ही तुमकां येता गे फ्रेंड कशें बरोवचें कित्याक बरोवचें फ्रेंड आई कित्याक बरयतात गुर्तना तुमकां FREND घालीचें फ्रेंड आई घालता कित्याक घालतात कित्याक म्हळ्यार ती फ्राई आसा कितें आसा तो इश्ट कित्याक मेळटा तुज्या बोल्सांत गुळे आसल्यार तूं ताका बियर बाराक आपूण व्हरताय जाल्यार कोंब्या काटाक आनी खंय हॉटलाक म्हणी आपूण व्हरताय पार्टेक आपूण व्हरताय ह्या तुजें नांव वयर हाडटा तो आनी तूं ताचें नांव वयर काडटाय जेतना पर्यंत तुजे कडेन सबाय आसा तरणाटपण आसा लैंगीक ओडणी आसा आनी सगळीं गमातां करून जाता त्या दळ पर्यंत आसात फ्रेंड उपरांत एंड सांगा एंड फ्रेंड एंड्स गर्ल फ्रेंड जावन दी बॉय फ्रेंड जावन दी क्लोज फ्रेंड जावन दी इंटिमेट फ्रेंड जावन दी एंड जाता अकरे गुरचें कोणें फॅमिली मात FAMILY म्हणचे हांवें F म्हळ्यार कोण फादर ए म्हळ्यार अँड M म्हळ्यार मदर I म्हळ्यार आई L म्हळ्यार लव Y म्हळ्यार यू सकट सांगा फादर अँड मदर आय लव यू सांगा फादर अँड मदर आय लव यू ताळे बेटान देवा गर्गांनी हुकला पिया आवय बापय भुरगीं कोटा मात्र उरता मोगाचें न्हू आनी कोणूच ना देखून आमी आमच्या जिवितांत देवा समोर चला जाय देवा लागीं संबंद दवरी जाय आनी सदांच देवाच्या मोगान आमी जियेसे कार्नेल म्हणलो एकलो आसलो तो म्हणटा ताच्या जिवितांत कोण ना ताका कित्याक तो इल्लो पियेतलो आनी नाका जाल्लीं कामां करतालो देखून बायल आनी भुरगीं ताका सोडून गेलीं आनी त्याच वेळार ताच्या भावांनी भयण्यांनी सयत कुटुंबाची आस्त आसली मालगाड्यांची ती सयत वांटे करतना ताका दिवंकूच ना ताची बायल भुरगीं सोडून गेल्या आनी तुका कित्याक म्हण परगांवांत आसतना जायते पयशे धाडटले तो धाडटालो ते सगळे तांणी वापरला घर सयत बांदलां ताच्या पयशांनी पूण आतां ताका घरांतलो भायर घाला इतलो निराश जाल्लो देदस्पर जाल्लो कोणीय ताका ना म्हणून तो चिंतलो असल्या वेळार ताणें जीव घात करचें म्हण चिंतलें असलो व्यक्ती मोगाचें न्हू रेतेर मंदिराक आयिल्लो निराश जाल्लो देदस्पर जाल्लो पूण मोगाचें न्हू थंयसर येवन देवाक ताणें उलो मारता आसतना देवान ताका म्हळें काय तो म्हणटा किर्तन 20:7 दावी बोड Psalm 27:10 तुजी आवय बापूय तुका सांगती जाल्यार सर्वेस्पोर देव तुका ताच्या वेंगेन घेता हालेलुया सर्वेस्पोर देव तुका ताच्या वेंगेन घेता दोळे जांपा मोगाच्यान तुमच्या पैकी थोडे जाणांक कुटुंबाच्यांनी सांडलां भावान ह्या भयणीन सांडलां बायलेन ह्या घोवान सांडलां ह्या मोगाच्या मनशांनी घात केला फायदो चडला तुजेर वय तुज्या तरा वायट करणी तुज्या सांगाता केल्या पूण तांकां आज बक्षी देव तुका ताच्या वेंगेन घेता तुका अनाथ जावन सोडिना हागाराक सांबाळलेलो देव इस्मायलाक सांबाळलो देव अब्रामाक आनी साराक सांबाळलेलो देव तुकाय सांबाळटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान सोऱ्याची वडणी आसली थंयसर 7-8 जाण आसात ह्याच घडये जेजू तुमकां कुरपा दिता तो सोरो सोडूंक तूं कुटुंबांतावन पयस चलाय तो सोरो सोडूंक कुटुंबांची तुका खांटळटात ती एक 2 जाणां स्त्री आसात सोऱ्याची वडणी तुका सोडूंक सोडिना आनी एकली आसा केदाळे गाळी शिराप दिता आपल्या दुयेकच गाळी शिराप दिता दुयेंसांक आतां रावता आनी दुयेकच कश्ट दिता दुयेंस गोवी मरण पावला आनी तूं ती काय कश्ट जाता तिसोय गो मरण पावला तूं दुयेक कश्ट दिताय गाळी शिराप दिवन वय तुज्या दुयेंसांक आतां माया मोगान जिये नातवाकी गाळी शिराप दिनाका माया मोगान जिये तुजी जीब सांबाळ म्हणून जेजू म्हणटा जे सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या समोर तूं सल आनी निश्कळंक राव म्हज्या समोर तूं सल आनी निश्कळंक राव दोंकाच्यान तुमी म्हणा समया तुज्या समोर हांव चलतां आनी निश्कळंक रावता हालेलुया 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 दोनी हात वयर करून देवा गर्गा आनी होगळाप दिया हालेलुया 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 हागारांत आमी शिक्या मोगाच्या न्हू तिणें देवाक नांवां दिलीं देवान तिणें देवाक कितें केलें
नांवां दिलीं. तुमी देवाक मोगाच्या नांवां दिसय. कितलीं अपुरबायेचीं नांवां पवित्र पुस्तकांत आमकां वचूं मेळटात. अब्राहामान देवाक नांव दिलें एल शडाय. सकट सांगा एल शडाय. एल शडाय म्हळ्यार एल म्हळ्यार देव, शडाय म्हळ्यार पदवेदार. देवाक सास जालें कितेंच ना, देव पदवेदार. देखून ताच्या जिवितांत जे कितें येदोळ पर्यंत चरित्रांत घडोवंक ना. 9 वर्सांच्या प्रायर आनी ताची बायल 89 वर्सांच्या प्रायर ती गर्भस्थीन जाली आनी अब्रामाक भुरगो मेळ्ळो. ताळये पडोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. हालेलुया. हागार मोगाचें न्हू त्या मरुभुमींत देवाक एल रॉय म्हणटा. म्हजो देव म्हाका पळयता, म्हाका दर्शन दिता, म्हजी जतन घेता, म्हज्या गरजांनी पावता म्हणटा ती. म्हजो देव एल रॉय. देवान तिची जतन घेतली. ताळये पडोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. तुवें देवाक आपयलां की देवा तूं म्हजो एल रॉय, देवा तूं म्हजो एल रॉय. देव म्हजो पळयता, देव म्हाका जतन घेता. सांग तूं नांवान आपय. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू केवळ हालेलुया हालेलुया म्हणचें मात न्ही. हालेलुया हालेलुया म्हणटा आसतना देव म्हाका पळयता, देव म्हजी जतन घेता, देव म्हज्या गरजांनी पावता. देव कोणाक हांगासर मागोन आसा दुयेक बरी सैरीक मेळना म्हण 30 आनी 3 वर्सां जालीं. कोणी थंयसर मागोन आसा तुज्या दुयेक 30 आनी 30 वर्सां जालीं जाल्यार भिये नाका. बऱ्यांत बरी सैरीक येवच्या वर्सां भितर देव तुका फोव करता. ताळये वाटोन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. कोणा सैरीक ना, सैरीक एखाद्यान मागोन आसा पुताक या दुयेक तुमी हांगासर मागतना देव तुमकां फोव करता. देवाक मोगाचें न्हू त्या हागारान आपयलें बेर लेहरॉय. बेर लेहरॉय. सकट म्हणा बेर लेहरॉय. म्हजी जतन घेवचो देव म्हाका जिविताच्या झरींतलें पियोंक दिता. हालेलुया. मोगाचें न्हू कोणाक पवित्र आत्म्याचो येदोळ अभिशेक जावना तुमी केदाळे मागा. सर्वेस्परा देवा तूं बेर लेहरॉय. हागाराक मरुभुमींत त्या अरण्यांत ते इन द विल्डरनेस उदकाची झर वळाशी केली. म्हज्या वय खाली जाल्ल्या म्हज्या जिवितांत देवातान पयस सरल्या म्हज्या काळजांत तुज्या जिविताची झर पवित्र आत्म्याची झर वळाशें कर म्हण आनी देव तुका जिवितांत वळाशी करता. जर तर तुजी पिडा आसा डाक्टरान सांगलां तुजी पिडा गूण जायना त्या सर्वेस्पर देवाक म्हण सर्वेस्परा देवा तूं जहोवा राफा. राफा म्हळ्यार गूण करतलो देव. सांगा जहोवा राफा. जहोवा राफा. सांगा राफा. राफाएल म्हण सांगलां गी ना तुमी सांगलां गी सकट सांगा राफाएल. राफाएल म्हळ्यार कितें राफा म्हळ्यार गूण करचो देव. एल म्हळ्यार देव. देखून राफाएल या जहोवा राफा म्हळ्यार जहोवा म्हळ्यार देव म्हाका गूण करचो. रफिका म्हळ्यार गूण करचो देव. जहोवा रफिका. जहोवा रोही म्हळ्यार म्हजो बरो गवळी देव. देव एक गवळी जावन तुजी जतन घेता. जहोवा निसी जैत दिवचो देव. कोणाक म्हाका नीट एग्जामांत 2 फावटी परीक्षा बरयली 2 वर्सां तांकां बरें रिजल्ट येवना. तुवें आयिल्ल्या मागण्यांक आयिल्ल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें तूं सांग जहोवा निस्सी. हें कहलें नांव फादर जहोवा निस्सी. कोण जहोवा विटनेस गी. हांवें म्हळें जहोवा विटनेस तो पंगड त्या पंगडा वयचें नाका. आमी काथोलीक त्या पंगडाच्या हांगा काथोलीक धर्माक आपण हाडा. पूण जहोवा म्हळ्यार म्हजो सर्वेस्पर देव तो निस्सी जैत लाभयता. ह्या वर्सा तुका नीटांत बरें रिजल्ट येता मात न्ही तुवें आशिल्ल्या बरी MBBS करूंक जाता. ह्या वर्सा मोगाचें न्हू ताणें एग्जाम बरयल्या वेळार ताका 600 रँक आयलां. खंडी जावन MBBS मेळटा म्हण ताका धैर्य आसा. ताळये वाटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप. निस्सी. जहोवा निस्सी. सकट सांगा जहोवा निस्सी. जहोवा निस्सी. म्हाका जैत दिवचो देव. मोगाच्यान तुमकां जैत दिता. कोर्टाच्या केसींत ह्या हर एकान हागाराक जैत दिल्लो, अब्रामाक जैत दिल्लो, साराक जैत दिल्लो, इस्मायलाक जैत दिल्लो, इसाकाक जैत दिल्लो. देव तुकाय जैत दिता. मोगाच्यान तर आमी उबे रावया. आमचो धर्म देव आमकां जैत दिवंक आशेता. बोपय सक्रामेंतल्या जेजू तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा. तें गीत आमी गावया आमच्या कांताराच्या पान संको 109 109 पेज नंबर 109 हिम नंबर 191 191 191. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा. आपय म्हाका जिणें तुज्या. हागारान आपयल्ल्या बरी हांवें तुका आपयता. दोळे जांपून समियाक म्हणा हागारान आपयल्ल्या बरी म्हज्या जिवितांत समियान जेजू हांव तुका आपयता. अब्रामान आपयल्ल्या बरी हांव म्हज्या जिवितांत तुका आपयता. सारान आपयल्ल्या बरी म्हज्या जिवितांत तुका आपयता. सालोरेसान आपयल्ल्या बरी म्हज्या जिवितांत आपयता. सालोरेसाक भाग्यवान सांत केल्ल्या समियान जेजू म्हज्या जिवितांत तूं ये समियान जेजू म्हजें जिवीत बदल जेजू. सगळ्या तुज्या गरजांत तुजो सर्वेस्पर देव तुका पावतलो. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा. आपय म्हाका जिणें तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका. गोपान दिता विशेव म्हज्या. मोगान तूं जिये बाळा.
आपय म्हाका जिणे तुझ्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशेष म्हज्या संसार सांडीत तरी मनीस केंडीत तरी हांव तुका केदी सांडिसो नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदी सांडिसो म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशेष म्हज्या. दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा, दोळे धांपून समयाच्या गोपाचो अनुभव करा. समी तुमकां आराम धरता आनी पटलून धरता आनी म्हणटा कोणें तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. एक आवय आपल्या नेण्ट्या बाळशा सांडीत गी, ती सांडीत जाल्यार हांव तुका सांडचो ना. हागाराक हांवें सांडूं ना, ताच्या बाळशाक इस्मायलाक हांवें सांडूं ना, तुकाय सांडचो ना. आब्राहामाक हांवें सांडूं ना, म्हजी पदवी आनी म्हजी सकत ताका 99 वर्सांच्या प्रायर हांवें दाखयली. तुज्या जिवितांत जें कितें असाध्य म्हण चिंताय, कसलीय पिडा आसा जावंक पुरो, तूं मागताय तुज्या कुडींत खंयसरी कॅन्सर पिडा आसा, ट्यूमर आसा, गेड्डे आसा, थंयसर हात दवर आनी माग. कीप द हँड ऑन युअर प्लेस वेअर देर इज अ सिकनेस अँड बिलीव दॅट यू आर हील्ड अँड यू विल बी हील्ड. क्लेम दिस हिलिंग. आपणा ही बरी भलायकी, आपणा जेजुतान ती बरी भलायकी व्हळोन येता तुज्या जिवितांत. एल शाडाय तो एल म्हळ्यार देव, शाडाय म्हळ्यार पदवेदार, सत्यवंत, ताका साथ जालें कितें आसना. पोटान दूख असल्या पोटाचेर हात दवर माग. कीप युअर हँड्स ऑन युअर स्टमक अँड प्रे. कोणा पाड दुख आसा, डिस्क प्रोलॅप्स, जेजो तुका गुण करनासा, बरें करनासा, आनी कोणाक टेल बोन इन्फेक्शन जालां, पाटीच्या कणाच्या सकला थंयसर पू येता, ल्हान गाय तेन्ना तेन्ना उक्त जाता, तेन्ना तेन्ना बंद जाता. पूण जेजू तुका कंप्लीट प्रोटेक्शन जाता आनी मुखार बसोवंक जाता, नाजाल्यार बसोवंक जातात. आनी कोणा हिप सर्जरी जाल्या, थंयसर पांयाच्या वयल्ले हाड मुजी मुकडा म्हणटा थोडी, थंयसर सर्जरी केल्या उपरांत जायती दूख आसा. जेजू तुका गुण करता. आनी कोणाक पांय येता, पांय हालोवन पळया, पांय हालोवन पळया, पांय आपडा आनी मागणें करा, दोळे धांपून मागणें करा. जेजू तुज्या दोनूय पांयांतली दूख पयस करता. दोंपरा गांठी आपडा, कोणाक दोंपरा गांठी दूख असल्यार ह्याच घडये जेजू तुका गुण करनासा, बरें करनासा, स्विकार कर. सा लॉरेसाच्या मजतीन, सा लॉरेस सरकार थंयसर दिंबियर पडोवन देवा म्हाका सर पडोन मागोन आसा तुज्या खातीर तें दर्शन पळय. सा लॉरेस मागोन आसा, मरी माय मागोन आसा, हर एक सांत भक्त सांजुआ भोवतीस तुज्या खातीर मागोन आसा, सांत भक्त तुज्या खातीर मागोन आसा. खंयसर पिडा आसा, कोणाकी मानसीक पिडा आसा, राती न्हीद पडना, तकलेचेर हात दवर मागा. काना वर्टिगो आसा जाल्यार कानाचेर हात दवर मागा. घुसपणेची पिडा आसल्यार तुमच्या नाकाचेर हात दवर मागा. कोणाकी थायरॉयडाचे समस्या आसात, या थायरॉयडाचे कॅन्सर आसा, यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. आनी कोणाकी ब्रेस्टाचे ट्यूमर आसा, ऑपरेशन करीचे म्हळा, तुमच्या ब्रेस्टाचेर हात दवर मागा. या गॉल ब्लॅडराची समस्या आसा, त्या जाणांक हांगासर गॉल ब्लॅडर पिंतान थंयसर फातर जाला, जेजू तुका गुण करनासा, स्विकार कर. Jesus is touching you and healing you right now. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो, रडतेल्यांक सोड दिवचो, सगी वाटेन सोलोमचो, पर्वस्तान सोडती तरी, दोंगर सरती तरी, विश्वासी मोगो तुजो, केदीन तुका सणसोना, मोच्या मोगान तुझी बाळा, आपय म्हाका जिणे तुझ्या, तुझे सर्वस्व दितो म्हाका, गोपान दिता विशेष म्हज्या.
मोगाचेर आमी दिंबेर पडोन मागणें करया बोपोय सक्रामेंताचेर दीस घालया विविध गरजां बसत आमी मागया समिया जेजू आमी मागता इस्रायल आनी इराना मदें तें झूज रावच्या पासून संपूर्ण तरान शांती समाधान रास करच्या पासून कितें नश्ट थंयसर जाला इरानान कितलेशे जाणांची घरां देसवाट जाल्यात परतून ती बांदूंक सरकाराक आर्थीक आशिर्वाद तूं दी दोबळ्या धाकट्यांक खावंक जेवंक ना जायते जाणांनी हात पाय मोड घातल्यात जायते जाण घायल्यात आस्पत्रेंत आसात विशेष रितीन घायल्यात तांकां बरी चिकित्सा मेळा शंकर बरें वखद मेळा शंकर तांणी बेगीन गूण जाय शंकर जायते जाणांनी आमच्या आपल्या मोगाच्या मनशांक होगडायला आपल्या पती होगडावन ते पतीणेवर अळोन दुखांक अळोन आसा जायते जाणांनी आपल्या आवयक बापायक आपायचें मन पळयलां आनी थोड्यांक तांचें मन सयत मेळोना जायती जाणां दुखांत आसा रडोन आसा तांचें घर सगळें देसवाड जालां जागो देसवाड जाला तांची मोगाची मनशां खंय आसात म्हणून ना इस्रायलांत ती जायती घरां देसवाड जाल्या जायतो लोक निराश्रीत जाला अनाथ जाल्या दीस आनी रात दुखां गळयता समिया जेजू सगळे दुखेस्तां बसत कश्ट जाल्या बसत मागता झुजाचें वातावरण सगळें पयस वचून ही भारत आनी पाकिस्ताना मदें झूज जाल्ल्या वेळार गडीचेर जायते जाणांनी जीव होगडायला तांचे आस्ती पास्तीचो नस जाला तांचे बेळ्यां पाड जाला समिया जेजू तांच्या बसत आमी मागता शांती समाधान रास करून दी युक्रेन आनी रशिया मध्ये नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया आनी दक्षिण कोरिया हर एका देशामध्ये माया मोग आनी एकवट येवन दी समिया तुज्या लागीं आमी परतून मागता सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास करून दी झुजाची हातारा सगळे व्हडली व्हडली राष्ट्रां नाश करून उडोवन दी सगळो लोक माया मोगान आनी एकवट जीव शंकर आनी आमच्या गांवांत ती जायती जाणां भाव भयणी झगडटात दायची झगडटात कोटमातारां झगडटात शेजारची झगडटात जाग्या खातीर आस्ती बदिका खातीर कोर्टांत पुलीस स्टेशनांत थोडे बडी मारामारी कर सगळ्यांनी माया मोगान जी अशी एकामेका बक्षणें दिशे सालोरेसान वर्तो त्याग सॅक्रिफायस केलो उज्याच्या कायलीर थंयसर ताका बसतना सयत समिया जेजू तुका ताणें उलो मारलो हरी एकल्यांक त्याच सालोरेसाच्या त्याग सॅक्रिफायसा थंय एकामेका लागीं राज्य जावचें एकामेका बगसूंचें एकामेका एकवटचें भाग फोव कर म्हण आमी तुजे लागीं परतून मागता बाळा तूं रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा बावडतान उलो तूं रडणे तुझे आयकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडूंक सोती मोच्या मोळ मोगान तुका आरयता गोपान मोच्या मोच्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका चिणे तुज्या मुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे मोच्या गोपान दिता विशे मोच्या गोपान दिता विशे मोच्या वय समिया जेजू तुज्या गोपान हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तींक हात तूं विशेव दी समिया तांच्या पातकांच्या संपूर्ण बक्षणें तांकां दी पुर्वजाच्या पातकांच्या शिरा बांदलो तूं तांकां सुटका दी कोणेय गेल्या माट मंत्राच्या शक्तींत दुश्ट पाताळाच्या शक्तींतल्यान देंवसराच्या सैतानाच्या बांदपासांतले तांकां निवार हरी एक वायट सवय सोडूंक विशेषान बेबदेपण सोरो बेडी सिगरेट गाळी शिराब दिवचें झगडचें मारामारी करचें कोटमातावन खंय सरचें या काजरी जिवीत सक्रामेंत तुटोवचें ह्या सर बंधनांतले समिया जेजू तांकां समेस्ता निवार समिया जेजू समिया जेजू पिडेस्तां खातीर मागता हांगासर आयिल्ल्या हरी एकल्या पिडेस्ता सालोरेसाच्या मजतीन तूं गुण कर तांची दूख हळू कर व्हड अनवार समस्या आयल्या तांच्या मोगाच्या मनशाच्या पिड्या वरवीं रडोन दुखां गळोन मागतात तांच्या भुरग्यांक गुण कर समिया तांच्या भावांक भयणीक गुण कर भाव भयणीच्या भुरग्यांक गुण कर तांच्या आवय बापायक गुण कर आमच्या मोगाच्या मनशांचें दूख पळोवंक आमकां जायना समिया जेजू तुवें हा घराचें दूख पळयलें आनी ताचेर आशिर्वाद घालय हांगासर आयिल्ल्या भक्तींकाचें दूख तूं पळय सोसूंक जायना ती दूख सोसूंक जायना ते कस तांकां दिनाका भुरग्यांचे देणे नासतना सबार जाणां कश्ट जातात गो बायलांक आजर जावन जायती वर्सां जालीं समिया कसली अडकळ आसा तांकां भुरग्यांची देणे दी सगळी अडकळ तूं पयस कर समिया जेजू आशिर्वाद घाल गो बायलांनी
कितेंय सोडून असल्या बगसून राजी जावन माया मोगान तांचो काजारी सक्रामेंत तांणी सांगाता दोरी शंकर हांगासर थोडी जाणां मागोन आसात आपल्या बायले खातीर घोवा खातीर तांचें म्हत्व जोडायचो म्या जायते जाणां वायट सवयाक वळख जाल्यार ते मोबायल पळोवचे ते फर्स्ट डे पण फोर्नोग्राफी आपणा इतल्या वायट करणी करची नाली सायंत जियोवचे घुटमातावन पयसरल्यान तांकां घुटमा पाठयार आमच्या तरणाट्या पासत मागता असो मी जेजू हरी एकल्यान इगर्जीचे मिसागेचे समुदायांत फिरकजेन एक जावन तुका उलो मारीचे तुजे तुका महिमा दिसय तुजे तें तांणी सोडवण जरी दे तांच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जायचे समी जेजू आमकां ह्या वर्सा बरें बेळें जायचें सगळ्या रयतां बसत कृषी करतल्या हरी एकल्या बसत आमी मागता व्यापार वहिवाट करतल्या हांगा खातीर मागता समी बरो ग्राहक तांकां येसय तांचे व्यापार वहिवाटांत समृद्धी ग्रेस काय तांकां मेळासय तांणी व्यापार वहिवाटा गेल्ले पयशे सगळे तांकां फाटी मेळासय खंयसर लॉन आसा तर रीण आसा तर फाटी दिवंक तांकां फाव जायची तांच्या भुरग्यांक शिकप आसल्या शिकपाक भुरग्यांच्या वस्त्राक खाणा जेवणाक हर एकाक हॉस्टेलाची फीज दिवंक तांकां जाय परतें आसा थंय सम्या मागता परगांव वचूं आशेता तांकां विजा जायचे पासपोर्ट जायचे IELTS OET एग्जामान पास जायचे जे कोण ह्या वर्सा MBBS करून आशेता चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक आशेतात मॅनेजमेंट लॉयर या नर्सिंग करूं आशेता तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्यासंस्थांत तांकां प्रवेश मेळाचे सीट मेळाचे सम्या जेजू सगळे गरजो त्या सवा तुज्या मुखार दवर तुज्या आशिर्वादा खातीर लालेवन मागता हांव येदा व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया सगळे आमचे गरजो त्या सवा बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळ आमी धरया समी जेजू आमच्या सर गरजांनी आमकां पावता समिया जेजू हरी एकल्याच्या गरजांत जे कितें गरजो आमी हांगासर उसारल्यात ते कितें उसारूंक आमी सकाना आमच्या काळजांत आसात ते तूं जाणाय समिया जेजू आमा समी तांचे दयाकन आमच्या सर गरजांनी त्या सवांनी तूं आमकां पाव Sacramenta Sastagnaman Karuya Urbilatya Rupa Boga Novyo iti Adaya Servon Vecha Eskutvis Babartaci Mortega Zese Bapa Tese Sputa Murasani Stutisa Potvi Mahima Sasna Sasna Ekas Talian Versita Tu God Spirita Sama Sama प्रार्थोया ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पोताच्या कष्टांत उगडास तुवें आमकां सोडलाय ह्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेले ह्या संवसारांत जोडून सासनाच्या जिविताच्या वाटेन आमी सुरक्षीत फुडें सराशें कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना Amen. Porto Santo Santa Ascolta Sogna Mandira Dyaritana Balidan Metungaya Uttara Kayamita Nikara Kakarmon Parata Nikara Kakarmon Parata Pati Somyami Ayamu Jesushi Tuputam Chindari Tundaku Favore Morokami Somyaku Jifuri Mokshitu Amchi Pati Jiri
तो संत सांगता आसवंता सौम्या मंदिरांतल्या निताना बलिदान भेटून जायना उत्तरांत गादिता नितळांका धरून परता नितळांका धरून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू सान लॉरेन्स भाग्यवंताचें जिवीत आमकां आकर्शीत करता कित्याक आमकां सान लॉरेन्सा बरींच पवित्रपणान भाग्यवंतपणान देव जियोंक देवान आपोवण दिलां सान लॉरेन्स जिवितांत कितली दगदणी आयली जाल्यार कितले कश्ट आयल्यार ताच्या भावार्थान तीर रावलो देवान दिल्लें तें आपोवणें ताणें बऱ्या तरान तो जियेलो देखून आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें तें आपोवणें जियोंक आज आमकां संदेश मेळटा हेच्या वांजेलांत जेजू आमकां दिवचो पयलो संदेश तोच जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत बापाची खुशी करून सम्या जेजूचे पाटलावजार जावन जियेजय तर आमी आमची जिवीत सम्याचे पाटलावजार जावन जियेत आसतना देवाच्या उतरांच्या घट्ट बुन्यादीचेर तें बांदून हाडिजय आनी तिसरें जावन आसा सम्या जेजूक आमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करून ताजे लागीं लागशिल्लो एकवटाचो संबंद दवरून जियेजय तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्याच त्याचा वसत आमी व्हडा भक्तीपणान मागया सांगातास हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तीक ताचेर समी जेजू आशिर्वाद घालून दी हर एकल्यांची दुखां पसून काडून दी हर एका गरजांनी देव पावोवन दी ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणे भेटोवच्याक आमची अस्कतकाय आमची सुखी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो
बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेक विश्वासी रावून आनी रक्षसाक्षाचें कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आब्रामाच्या बायलेन सारायन ताका भुरगीं दिवंक नातलीं, पूण तिका हागार नांवाची एक इजिप्तगान साकर नासली. सारायन आब्रामाक म्हळें, सोरेस्परान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्यान. तूं म्हजे साकरणी सरशी वच आनी तिजे उदेशी म्हाका भुरगें मेळोवंकी पुरो. आब्रामान तिचें उतर आयकलें. ताणें कानान देशांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत ताचे बायलेन सारायन आपले इजिप्तगार साकरणीक हागाराक घेतली आनी आपल्या पती आब्रामाक बायल कशी दिली. ताणें हागारा कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस जाली. आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण तिका कळटच तिच्या दोळ्या मुखार तिचे धनिनीन आपलो गौरव होगडायलो. सारायन आब्रामाक म्हळें, म्हाका केल्लो अपमान तुजेर बेजोव. म्हजे साकरणीक हांवें तुजे वेंगेन घाली. आतां आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांवें म्हजो गौरव होगडायला. म्हजे आनी तुजे मदें सोरेस्परस जडती करूं. आब्रामान सारायक जाप दिली, हांगा आसा तुजी साकण, तुज्या हातांत ती आसा. तुका बरें दिसता तें तिका कर. आनी सारायन तिका कठिणायन चलयली आनी ती पळोवन धांवली. शूराचे वाटेर आरण्यांतले एके झरी लागीं सोरेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका विचारलें, हागार, सारायचे साकरणी, तूं खंय तावन आयलाय आनी तूं खंय वेताय? तिणें जाप दिली, हांव म्हजे धनिनी साराय सरशिली पळोवन आयल्या. सोरेस्पराच्या दुतान तिका सांगलें, तुज्या धनिनी सरशी पाटी वच आनी तिचे कठिणायन सोसून व्हर. आनी फुडें उलोवन देवदूतान म्हणा लागलो, तुजी संतस हांव इतली वाडयतलो की ती मेजूंक कोणूच शकचो ना. आनी देवदूतान तिका म्हळें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रस्तूत जातली आनी ताका इस्माईल म्हूण नांव दितली, कित्याक तुज्या कश्टान सोरेस्परान तुजो ताळो आयकला. एका रानगडवा सारको मनीस तो जातलो, ताचो हात सकडा विरोध आनी सकडांचो हात ताचे विरोध. आनी आपल्या भावातावन वेगळो सरून तो वस्ती करतलो. हागारान आब्रामाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक आब्रामान इश्मायल म्हूण नांव दिलें. हागार इश्मायलाक प्रस्तूत जातना आब्रामाक 86 वर्सां प्राय. देवाचें उतर हें. देवाची वडुकार. अद्भुत कार्य कोण तो वर्णी, कोण तो फावो तशी ताची कीर्त गाय. सर्वेस्परा देवा
आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुजे परचेसो तूं मोग करताय सर्वेस पोरा, तर मोजोय उगडास कर. सर्वेस पोरा दिन वासुया गित्या तो बरो. मोजेशिये सर्वेस पोरा म्हाका आदार दी. तुज्या विस्नारांचो संतोष हांवें भोगिसो कर. तुज्या परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेन म्हाकाय वांटो दी. सर्वेस पोरा दिन वासुया गित्या तो बरो. सर्वेस पोरा दिन वासुया गित्या तो बरो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मतेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हरयेकलो सर्गीच्या राजांत रिगासोना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार दवंडायल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी आसर्या केल्यांत न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लब्ध नातल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपल्या घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, झड बरय वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपाचेर घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपल्या घर रेवेर बांदलें एक हेड्डा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, झड बरय वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें आनी सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताच लोक ताची शिकोवण आयकूंक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार असल्या मनशा परी तो शिकयतलो, तांच्या शास्त्रा बरी तो शिकयनातलो. देवाचें उतर हें आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाच्यानो सालोरेसाच्या भक्तानो. कालच्याच दिसा एका कुटुंबाची हांवें भेट केली. तें क्रिस्तांव कुटुंब न्हय तरी तांकां समिया जेजूचेर विशेश भावार्थ, पातयेणी आनी विस्वास. तांणी समिया जेजूक तांचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून तांणी स्विकार केला. आनी ती म्हाका म्हणटात,
घोव आनी बायल दोगांय पवित्र पुस्तकांत मातेवाच्या वांजेलांत 3 अवस्वर तांणी विशेष थरान वाचल्यात. मातेवाचो वांजेल 5वो, 6वो आनी 7वो अवस्वर 5, 6 and 7. दोंगरा वयलो सरमांव ह्या 3 अवस्वरांनी त्या 3 अध्यायांनी इन दीस 3 chapters सोम्या जेजूची सगळी शिकवण थंयसर आटापून आसा. ताका आमी म्हणटा दोंगरा वयलो सरमांव. ह्या 3 अध्यायांत असलीं देवाचीं उतरां तांकां बरी ताची समजणी आसा, गिन्यानी आसा. तांतूं जायते उतरां ती तोंड पाठ सयत करतात आनी ती म्हणटात तांणी जेजूक तांचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्या उपरांत तांचे थंय जायती बादलावण आयल्या. तो दादलो पयले जायतो पियेतालो, जायत्या वायट संगतींनी ताचे पयशे होगडायतालो. जेन्ना तांणी पवित्र पुस्तक वाचलो, वांजेल वाचलो, जेजूक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून जेजू थंय संबंद दवरून जियेलो, तो म्हणटा ताणें सोरो सोडलो मात न्ही, हर एक वायट संगतींनी पयशे विबाडचे ताणें सोडले. आनी तो म्हणटा जेजूनच ताका गूण केलें. ताका विशेश पाटीच्या गण्याची दूख आसली. ताजे उपरांत ताचो वावर, ताचें काम, ताचो वेपार वैवट करूंक ताका भोव अपरबेन साध्य जालें आनी ताचे वरवीं जायती आर्थीक आशिर्वाद, समृद्धी, ग्रेस्तकाय ताका लाभली. अशें तो म्हणटा घरांत मागणें सुरू केल्या उपरांत ताच्या बायलेनी ताचे लागीं झगडचें रावयलें. सदांय ती सकाळीं उठतना मागणें करतात, सांजेर मागणें करतात. तांच्या भुरग्यां सांगाता ती मागणें करतात. कोंताचो तेर्स करतात, दैविकाचो तेर्स करतात, पवित्र पुस्तक वाचतात. देखून तांचेर आशिर्वाद घाला. देखून ती म्हणटा तांकां एक ल्हानसो जागोय मेळ्ळो आनी थंयसर एक व्हडलें सयत घर बांदूंक तांणी सुरू केलां. तें अर्दें जालां आनी अर्दें बेगीनच जातलें. कितेंय जावन ती म्हणटात देवान आशिर्वादां वयर आशिर्वाद तांचेर घाला. जेन्ना जेजूक तांचो सोडवणदार, वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून तांणी स्विकार केल्या. तें आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू दोंगरा वयलो सरमांव तो अखेर कारण आसा. देखून अखेरेचे तो संदेश थंयसर आमकां तो दिवन आसता आसतना लोक ताची उतरां आयकून विस्मीत जालो. ही ताची शिकवण अधिकारान भरलेली शिकवण, शास्त्रां बरी न्ही, फारिजांवां बरी न्ही, हेरां बरी न्ही म्हण तो लोक जाणा जालो. म्हणजे ते जाणा जाले स्वामी जेजू खरो सोडवणदार, नीज सोडवणदार. देवान धाडलेलो देवाचो पूत तो आमच्या सोडवणे खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो तो म्हणून तांणी स्विकार कर. जेजूचो पाटलाव तांणी केलो. जेजूचे शिस्ते जाले, जेजूचे आपोस्तल जाले आनी जेजू लागीं लागशिल्लो एकवटाचो संबंद दवरून ती जियेली. आमच्या जिवितांत आमी देवा लागीं वैयक्तीक संबंद दवरून जियोंक देव आमकां आपयता. देखून जेजू पयल्यान पयलें ताचो सरमांव अखेर करता आसतना तो आमकां म्हणटा जो कोण सोम्या 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 म्हणटा तो सर्गीच्या राज्यांत रिकचो ना. बगार जो कोण म्हज्या सर्गीच्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राज्यांत रिकतलो. तशें म्हळ्यार आमचे धार्मीक संप्रदायाचे करणे आमी केल्ल्या तक्षण आमकां सर्ग ना. बगार आमी आमच्या जिवितांत जे कितें आमकां सोम्या जेजून सांगलां त्या प्रमाणे आमी जियेजय. देखून जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या अवसरांत 22व्या वळीर जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर केवळ आयकल्यार पावना, तें आमी पाळी जाय. देवाचें उतर आयकल्यार पावना, आमी पाळी जाय. म्हणजे देवाचें उतर आयका जाय आनी तें आमी जिये जाय. आमच्या जिवितांत तें मांस आनी रगत जाय. देखून आमोरी करता आसतना आमी म्हणटा देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. इंग्लिशांत एंजलस म्हणटा आसतना द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमंग अस. द वर्ड बिकेम फ्लॅश आमी म्हणटा. फ्लॅश म्हळ्यार मांस आनी रगत. म्हजें जिवीतच हांव संपूर्ण तरान हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. जेन्ना म्हाका उगडास आयलो आमचो भारत देशाचो पितामहा, आमचो महा बापूय म्हणटा आमी ताका, पितामहा म्हणटा महात्मा गांधी, तोय प्रभावीत जालो ताच्या जिवितांत. वांजेलांत मातेवाच्या वांजेलांत ते 3 अध्याय वाचून 5वो, 6वो आनी 7वो. देखून ताच्या जिवितांत एक घडीत तो म्हणटा एक फावटी एक आवय एका भुरग्याक घेवन आयली महात्मा गांधी लागीं आनी म्हणाली मानेस्ता तूं माग आनी म्हज्या भुरग्याक एक बरी बूद सांग, तो आंबट वस्तू खाता.
डाक्टरान सांगला ताणें आमटाणेच्यो खंयच्योच वस्तू आंबो जावं दी या खंयचेच फळ वस्तू आंबट आसा तें खावं नजो पूण त्या भुरग्याक विशेश आशा ते आंबटे असले वस्तू खावंक ते केल्यार ताच्या जिवाक अपाय आसा ताका सांग म्हणटा आसतना महात्मा गांधी म्हणालो खंय एका म्हयन्या उपरांत हांव सांगता भुरग्याक परतून आवयक अजाप जालें विजमीत जालें भुरग्याक आनी फाटीं गेली एका म्हयन्या उपरांत आयिल्ल्या वेळार परतून तशें सांगिल्ल्या वेळार महात्मा गांधीन त्या भुरग्याक म्हळें गे पुता आवयन सांगिल्ल्या बरी आंबट वस्तू खायनाका तुज्या जिवाक अपाय आसा आवयन विचारलें गे कित्याक तूं एका म्हयन्या पयलें म्हज्या भुरग्याक तुवें बुधबार सांगूं नाय महात्मा गांधी म्हणालो खंय हांव एका म्हयन्या पयलें हांव ही आंबट वस्तू खातलो म्हाकाय आंबट आंबे खावचे म्हळ्यार बारी आशा कशें हांवें भुरग्याक सांगचें भुरग्याक सांगचें जाल्यार पयलें हांवें खावंक नजो 1 म्हयनो ताणें सोडलें खावचें आनी खावचो ना त्या भुरग्याच्या बऱ्यापणा खातीर म्हूण निर्धार घेतल्या उपरांत त्या भुरग्याक ताणें सांगलें खंय म्हणजे आमी देवाचें उतर आयकल्यार पावना तें आमच्या जिवितांत आमी जियेत जाय जेजून सांगचें सोमिया म्हळ्यार पावना आमी केवल क्रिस्तांव जाल्यार पावना मिसा गेल्यार पावना कुमगार घेतल्यार पावना कुमसार जाल्यार पावना आमच्या जिवितांत सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवलेल्या आमी सोमियाक आमचें तें घेवन ताचें तें एक जायचे ताचें कूड आनी रगत म्हणजे ताचो आत्मो आमी घेता आसतना सोमियाचो आत्मो जावन ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी देवाक मानवता दुसरें कशें आमी सोमियाचो पाटलाव करून खरेंशीच आमी जावयेत देवाच्या उतरांच्या बुन्यादीचेर आमचें जिवीत बांदून हाडलेल्या वेळार याकोबाच्या पत्रांत 2 वसरांत 17 वळीर देवाचें उतर म्हणटा जर तर बऱ्यो करण्यो जावन जाल्यार आमचो भावार्थ फोकोळ व्यर्थ या निष्प्रयोजक फायद्याक नातलो देखून आमचें जिवीत देवाचें उतर म्हणल्यार त्या फावंडेशनाचेर त्या बुन्यादीचेर आमी बांदून हाडीचें बुन्याद एका घराक आमी बुन्याद घाल्या तर ह्या बांदपाक बुन्याद आसा तर ती बुन्याद थंयच रावता बुन्याद खंय वचना आमी वयर जाल्यार कितलेंय बांदता देखून आमच्या जिवितांत थोडे संगती मूळ आवयव म्हणून आसात बुन्यादीच्यो म्हणून आसात ते कधीच आमी सांडच्यो न्ही बुन्यादीच्यो संगत्यो म्हणजे सदांय आमचे सकाळींचें मागणें आनी सांजेचें मागणें आमचो कोंताचो तेर्स आमचो दैविकाचो तेर्स पवित्र पुस्तक वाचचें ह्या म्हयन्याक एक फावटी कुमसार जावचें हर एक आयतारा मिसावेचें आमकां साध्य जाल्यार तेन्ना दिसा सदां मिसाकी वयचें वर्साक 1 या 2 आमी रतेऱ्यो करच्यो आनी चड आनी चड पवित्र जावंक भावीक घेवन जावंक आमी हर प्रयत्न करचे हर एका दिसा आमच्या अंतस्करणाची झडती करची उरतस आमी एक बरो निर्धार घेवचो आयच्या दिसा हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतली ताका म्हणटात इंग्लिशांत रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स आनी दनपार जाता आसतना आमचे अंतस्करणाची आमी परिक्षा करची एग्जामीन युअर कॉन्शियन्स आमचे अंतस्करणाची आमी वय बरी करून तपासणी करची सांजेर न्हिदों येता आसतना आमच्या अंतस्करणाची आमी झडती करची या जज युअर कॉन्शियन्स सदांय सकाळीं दृढ निर्धार घेवचो दनपारां तपासणी करची सांजेर आमी झडती करची अशें सदांच आमचें अंतस्करण चड आनी चड बरें करून आमी रुपीत करीत जाल्यार बुन्याद जाय देवाचें उतर बुन्याद नासतना खंयचेंच बिल्डींग बांदप आमी बांदिना तर आमचें जिवीत सोमियाचो पाटलाव कर्ण सोमियाचे आमी पाटलावदार सोमियाचे सीस सोमियाचेच आमी म्हणटा तर फाल्यां आमी पळा भक्तीपणान जेजूच्या भोवपयत काळजाचे फेस्ती आमी आचरशिता तर सोमिया थंय आमी एक जावया ताजें काळीज आमच्या काळजाच्या मोगान तें जळटा तर आमचें काळीज देवाच्या मोगान तें जळोवन दी जेजूचो दोंगरा वयलो सरमांव आयकून लोक कितलो विस्मीत जालो अजा पावलो आनी अधिकारान भरलेली ताची शिकवण तांणी आयकून ताच्या जिवितांत तांणी जियोंक सुरू केलें मोगान तसो पाटलाव केलो आमी तसो पाटलाव करया न्हयच आमी संप्रदायाचे संगती आमी आचरसनूच रावया ताच्या बदलाक जेजू ती लागशिल्लो संबंद दवर ताच्या संबंधान ताच्या एकवटान आमी करच्या हर एका भक्ती कार्यान विशेश जावन मिसाच्या बलिदानांत सोमिया लागीं आमी मोगान उलोवन ताच्या लागीं संवाद करून ताच्या मोगांत एकवट जावचो तो अनुभव नीज कम्युनियन कोमयाव आमकां अनुभव जावं दी आनी सोमियाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाड जशें सा लॉरेस जियेलो आमी जियेवया देवाच्या उतरांचेर ताजें जिवीत ताणें बांदून हाडलें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो देखून दुर्बळ्या धाकट्यांचो वर्तो मोग ताका आसलो देखून कश्टा दगदोणे मदें
समियाचो व्हरतो अनुभव आसलो देखून ताका सर्ग उक्त जालो दिसलो. देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक थंयसर सर्गींच्या सिंहासनांत ताणें पळयलें देखून ताच्या आंग त्या जळट्या कायलीचेर भासतलें तरी त्या दुखीन सयत ताका संतोश आनंद आसलो. ताच्या तोंडार हांसो आसलो कित्याक बेगीनच हे कश्ट नपय जातले. सर्गा ससनाक तो जियेतलो म्हणल्यार भरवशान भवार्थान तो जियेलो. असल्या भवार्थान जियोंक आमकां फावो जावन दी. सालोरेसाच्या मजतीन ताच्या विनवणेन मागण्यान देव आमच्या हर एका गरजान पावोवन दी. सांगातच समियाचो लक्षिलान पाटलाव करूंक देव आमकां फावो करून दी. आमेन. तुका समर्पिता. तुझ्या काळजा सरकी पालती बोडी नेटते. गाडी काढू सोन्या आगी वेली सरशी जमल्या. गोवा उंडो दाता सोलो गुरतामच्या कसवारासू स्वीकार कर सोन्या बेसावगर्दन्या पवित्र वावरासू. गाडी काढू सोन्या आमी वेदी सरशी जमल्या. आमकां जमी जेजूस दुनिया तुका समर्पिता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ से गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन धर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय.
तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. तर सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका अधीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu jiwan sala, Jesu novyani tolo. बापा जेसूच्या मरणासानी पुनर्जीवानपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जराल्ड आमच्या गोवळी बापाने सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरोसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. ह्या वेदिशी आयिल्ल्या आमा सोमेस्तांची सर्व सालोरेसाच्या भक्तिकांची विनंती कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, ह्या तळाचो शारोती भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजून आमकां शिकयलां आमी देवा लागीं बापाय आनी भुरग्यां मदें आसलो संबंद दवरंक जाय म्हणून आनी बापाचें राज्य आमच्या मदें आमच्या कुटुंबांत हे सारकें आमी जिये जाय म्हणून तेंच जेजून शिकयलें तें मागणें भक्तीपणान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, तुमकां म्हजी शांती दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो संतोशान आनी आनंदान वांटून घेवया. शांती तुमकां. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार्थ आनी ताची कूड मोडल्या ताचे रगत वारयलां आमकां ससनी जिवीत दिवच्याक. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्त Wow.
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं भाग्यवंत लॉरसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांची आनी अनित भक्तल्यांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगूंक सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे दयेच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागल्ल्या मानादेक बाप अब्राहम डिसोजा निर्देशक रेतरी केंद्र मुल्की हांकां तुमचे नांवे हांव आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा तांकां बरें मागता. तेर्साची लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा तुका आमी अर्गां दिता. हांगासर जावच्या आत्मीक कार्या मारिफात हांगासर जावच्या नव्याना मारिफात ताच्या काळजां मनाच्या आत्रेक आनी आशा फिरजेंत दिवन मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या देवाचे आशिर्वाद लाभो. जेवणा बाबतींत प्रायोजक जावन वंतिके दिवन आदार दिल्ल्यां खातीर आशिर्वाद मेळो. ताच्या कुटुंबाचेर देव आपल्या आशिर्वादां वतूं तांचे सर काळजां मनाच्या आत्रेक सुफळ जावं. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक उजवाड फांकोवंक सर तराचो काळोख तांच्या कुटुंबांतावन तांचे तावन पयस वचो. ह्या वातीच्या उजवाडा बरी जेजूचो उजवाड जावन जेजूच्या उजवाडान तांची जिबेत परचळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. नांव आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां स्टॅनी लोबो अँड फॅमिली मीरा रोड मुंबई. स्टॅनी लोबो अँड फॅमिली मीरा रोड मुंबई. तेरेसा मेंडोन्सा नकरे तेरेसा मेंडोन्सा नकरे. रॅकलिन जेनेसा मिनेजेस कणजार रॅकलिन जेनेसा मिनेजेस कणजार.
Jonan Reis Meneges Kanajar, Jonan Reis Meneges Kanajar, Renson and Giselle Meneges Kanajar, Renson and Giselle Meneges Kanajar, Christine Castellino Shirwa, Christine Castellino Shirwa, Elias Mendonça and family Mudarangadi, Elias Mendonça and family Mudarangadi, Silvan Horta Honavar, Silvan Horta Honavar, Gerald Monica Meneges Kanajar, Gerald Monica Meneges Kanajar, Gladys Quadras and family Manipal, Gladys Quadras and family Manipal. Aichi Pirjente Hilda D'Souza Dupadakatte, Hilda D'Souza Dupadakatte. Aichi Murdomo Rosario Filomena Castellino Hirgan, Rosario Filomena Castellino Hirgan, Clara Moodbelle, Clara Moodbelle, Michael Paula and family Dupadakatte, Michael Paula and family Dupadakatte, Sherin Suzanne Matthias Shankarpura, Sherin Suzanne Matthias Shankarpura. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. San Loresa, novena ce magne, Iezei te van martira San Loresa, Tarnea praeris, Bavarta Kadir, Katin Kursoson Judilla, I come chain Kalte magne, Vortia Patiana mi tuje sarsi aileam, Jivo Bavar Tir Borvoso, Devasone Amcha Pelaso Koromog, Amkan Zondi, Amcha Besak Sarizam, Niskal Ponam Chetain Parzal Shankar, आमच्या सर्व दुबळ्या दट्यांक पिडे शिडेंत आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशेंकर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक सोडिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुज्या बळाद एक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारोवन दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन San Loresa Marifat मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. नवें घर फावो केल्ल्या खातीर, बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, बरें काम फावो केल्ल्या खातीर, बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन लाभिल्ल्या खातीर, कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर, बांयचें काम बऱ्यान आखेर जाल्ल्या खातीर, 82 वर्सांचे जिविताचे देणें फावो केल्ल्या खातीर, एलर्जी गुण जाल्ल्या खातीर, एकल्याक बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर, तोंडा पितेर जाल्ले कांय गुण जाल्ल्या खातीर, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर, एका भयणीचे बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्या खातीर, जर्मनीचे पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, भलायकेवंत भुरगें फावो केल्ल्या खातीर, विघ्न आनवरांत ते राखून व्हेल्ल्या खातीर, परगांवांत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर, भांगर पाटी मेळिल्ल्या खातीर, इराण आनी इस्रायलाचें झगडें सीज फायर जाल्ल्या खातीर ह्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिव्या सान लोरेसा मरिफात देवाक जावं अर्गां आनी महिमा अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्सितां तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सान लोरेसा मरिफात सर आमची त्या सवां देवा बापाक पुता मोरिफात भेटोवन दिवया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ही सर्व आमची मागणी त्या सवां इरादे जेजूच्या आशिर्वादांनी फळां बरी जावच्याक सान लोरेसाची मजत घेवन आमी मागया 9 जाणांची दोळ्यांक भलायकी दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याची काळकय 4 जाणांची गर्भकोशाची पिडा पायल्साची पिडा वेरिकोस मायग्रेन गुण जावचे खातीर 7 जाणांची कॅन्सर पिडा गॅस्ट्रीक पिडा तकली पडापड पेंकाड दूख गुण जावचे खातीर
30 आनी 1 जाणांची हातापायांची गांठीदू गुण जावचे खातीर 32 जाणांची सर कुडीची पिडा गुण जावं 13 जाणांची शेळी ताप कोंकली गुण जावं 4 जाणांची लिव्हर पिडा किडनी पिडा 14 जाणांची एलर्जी तेगांची मुलाव्याधी पिडा गुण जावं फर्स्ट ग्रेड आसलें किडनी फंक्शन नॉर्मल जावं क्रिएटिव नॉर्मल मेळोंक 13 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावं 7 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं 130 आनी 4 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 40 आनी 13 जाणांक शांत समाधान आसूंक 25 जाणांक बरी सैरीक मेळचे खातीर साल वर्सां लागीं आमची मागणी भेटोवया. आयकामचे मागणी सोम्या देवा उदार काळी स्तोदी म्हाका आयच्या साल वर्साच्या मजतींनी 21 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभूंक 20 जाणांक विजा मेळोंक 13 जाणांक काजरी जिवीत बरें जावंक 19 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोंक आनी सांबाळ सोडूंक 9 जाणांनी आमाल पिवण्यो सोडूंक 16 जाणांची मतीक समाधान मेळच्याक देशा मदें चलचें झूज रावूंक 12 जाणांचे बें पयस जावंक 5 जाणांची आर्थीक समस्येतावन सुटका मेळचे खातीर आमी मागया. सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सांत लोरेसाच्या मजतीन 15 जाणांक रातीक बरी न्हीद पडोंक 2 बिझनेस बरें जावंक आर्थीक समस्येंतल्यान सुटका मेळोंक 8 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 12 जाणांचे घर जगो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक 2 पांयांतले किळे नापय जावचे खातीर 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावचे खातीर 8 जाणांची केस चडचे रावचे खातीर 2 तोंडार आसली कथा तेगांची सामकुळां नपय जावं 6 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक 5 जाणांची पिडसी पिडा उस्मोड पिडा 12 जाणांची शिरांची मोतीची पिडा 8 जाणांक ब्रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक आमी मागया. दिबोळ देवा सोस्चाकस मोचे संतोष बोरीत कारसा दिबोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलच्या माया मोगा आमचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. विशेष ते संवसत मागया. एका भावाची GST इश्यू सॉल्व जावच्याक एक बरो कूक मेळचे खातीर 2 भुरग्यांचे ADHD समस्या पर्याय जावं जायत्या भुरग्यांक ऑटिझम पिडा आसा गुण जावं 2 कॅन्सर पिडा गुण जावं एका भयणीचें ऑपरेशन गाय वेगीच गुण जावं एका भावाक बरी सैरीक मेळोंक एका भावाच्या पांयांक बळ मेळोंक ताची भलायकी वेगीच बरी जावं एकल्याक UK बरें काम मेळोंक एकल्याच्या आंगार आशिल्ली एलर्जी गुण जावं दोनी भुजांची गुण जावचे खातीर मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಎಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲಕರಾದಂಥ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿತಚಿಂತಕರ ಮೇಲೆ, ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಬೇಕೆಂದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ಮತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಈಗ ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸೌಮ್ಯ Lorenzaच्या मजतीन दया दये तोरी स्वामी दये तोरी ख्रिस्तात्मावे दये तोरी. शेकीम बावरत्याप्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बगे मरण सर्गा तुझे संगता ससना देवा ओगळसोंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या सर तेसां पासत तिराद्या पासत मेळिल्ल्या उपकारां पासत आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Omso dispotogras awesome kandi आणि आम्ही आमची सगळ्या आमक्षिका तसे आमची दिवत काम बघूस आणि आमकां ताळलेन पडोवन दिव नाका परवायडांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मार्तीरा आम्हा पासत विनातीक क्रिस्ताच्या वसने आम्ही पावसांची गाती प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. जेजू क्रिस्त वैजांचो वैज दैवीक वैज आमची पिडा गुण करता. बावरतान विश्वासान आमी आयल्या एक ना अनेक तराच्या पिडेन आमी कश्टात. हे विक्षण करतेल्यांचेर आमा समेस्ताचेर आनी कोणा पासून आमी मागोवंक आयल्या तांचेर जेजू दया दाखोवन आमकां आपडून गुण करूं दी. आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां नवें काळीज दिवन त्या काळजांत ताचो स्वास घालूं दी. ताच्या गायांनी आमचे गाय गुण जावं, ताच्या रक्तान आमची पिडा शिडा गुण जावचे खातीर ह्या विशेष मागण्या मारिफात मोरी माय आमच्या पासत ह्या वेळार मागों दी. सांता भक्त आमच्या पासत मागों दी. सांत लोरेस विशेष तरान आपल्या कतकतीत मागण्यान आम्हा समेस्तां पासत पिडा गुण जावचे खातीर मागों दी. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोव तुजे सरशेन पावोन दी. सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेधरांनी शासनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तुजी दयाळ दीस घाल. पातकाची शिक्षा सावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तूं तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुज्या भक्तां सांत लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां तुजी जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवंक तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं सर आमची पातकां बोगसूं. ह्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात विश्वासान बावडतान मागल्या मारिफात आमची पिडा शिडा गुण करूं पवित्र आत्म्याचे देणे लाभूं. ह्या उदकाच्या शिमणे वरवीं सर आमकां बाचेवी लाभोंक सडवण लाभो म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां जैत लाभचे खातीर हें पवित्र उदक शिंपटयतना आमची पातकां गूण जावं, आमच्या कुडीक भलायकी मेळोंक, मतीक समाधान मेळोंक पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया. Yes, sir.
आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आमचो विनंती कर. भगवंत कृपेचे कृपेने निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.